सगळी प्राणी संकुलांतू मनशाक आजी उच्च स्थान मेळूक कारण म्हळ्यारी तागेले अकल आणि तागेले दोळे. सूक्ष्म सूच वस्तू पळोवच्याक आणि विविध रंग या वर्ण या कलर्स जे म्हणटा आमी त्या पळोवच्याक आसचे सामर्थ्य मनशाल दोळ्याक आसा. पंचेंद्रियांतू अति सूक्ष्म जावन आसचे अति नाजूक जावन आसचे अंग म्हळ्यारी दोळे. नमस्कार, हांव सुचित्रा यश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनींत प्रसार जेवचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुमक सर्वांक स्वागत. आजी आरोग्य भाग्याचे 12वी उपाख्यानाक या एपिसोडाक आमी पावल्यांची. आजी आमी चयन केलेले विषय लुक इन टू द आयज, दोळे पळय. ह्या विशयारी उलोवच्याक आजी आमगेल मध्य आसाची कोडियालाचे प्रसिद्ध नेत्रतज्ञ डॉक्टर श्रीपती कामत हानी. डॉक्टर श्रीपती, तुमके उपाख्याना स्वागत. डॉक्टर श्रीपती कामत हानी MBBS पदवी कोडियालाचे यनपोया मेडिकल कॉलेजांत कोरनु, बेस्ट आउटगोइंग स्टुडंट जावन ऑफ्थल्मॉलॉजींतू MS स्नातकोत्तर पदवी बेंगळुराचे सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेजांतू फावो कोरनु गोल्ड मेडल प्राप्त केला. LV प्रसाद आई इन्स्टिट्यूट हैदराबादांतू विट्रियो रेटिनांतू फेलोशिप कोरनु प्रस्तुत फादर मुल्लर्स मेडिकल कॉलेज कोडियालांतू असोसिएट प्रोफेसर जावन तशीची नेत्र ज्योति रेटिना सेंटरांतू तांगेल वैद्यकीय सेवांतू निरत जावन आसाची. डॉक्टर श्रीपती, आता सामान्य जावन एक मनशाक दोळ म्हळ्यार एक सगळे एक अंग म्हूण लेखतात आनी जाल्यार बद पळोवच्या गेल्यार खरें जावन पळोवच्या गेल्यार तांतू मस्त नमनेचे पदर आसा. तशी ह्या दोळ्यांतू कसा पुरा विभाग आसा म्हूण ಸ್ವಲ್ಪ सांगता वा? रायट. दोळ्यारी म्हळ्यार आमी उलयतना एक दोळ म्हळ्यार एक सान एक स्पेशालिटी म्हूण लेखून घेतात. बट दोळ्यारी प्रति एक पार्टारी समेत एक एक स्पेशलिस्ट आसा ती. तशें जाल्या निमित्त दोळ्याचे एक प्रति एक सगळे एक बॉडी कितले पार्ट्स आसा की तितले पार्ट्स दोळ्या भितर आसात म्हूण सांगू जाता. दोळ्याचे आमी फ्रंट पोर्शनाक आमी ते सगळे एनाटॉमी डिस्क्रायब करची जाल्यार दोळ्याचे फ्रंट पोर्शन आनी दोळ्याचे बॅक पोर्शन म्हळ्यार येद्रा भाग आनी दोळ्याचे मक्षी भाग म्हणून आमी सांगतात. दोळ्या येद्रा भागारी इम्पॉर्टंट जावन आसूचे पार्ट्स कशे म्हळ्यार एक कॉर्निया. कॉर्निया म्हळ्यार ते फ्रंट पोर्शन ऑफ दी आय. इट्स अ ट्रान्सपरंट पोर्शन आसता ते. तांतूं दुखणूची लायट भितर वच्चे. ताजे एग्जाम्पल कसं म्हळ्यार ते आमी आतां आय डोनेशन आनी करतना कसं म्हणटा ती ते आमी कॉर्नियाचे पार्ट मात्र काण घेवन आमी दुसऱ्यांक हें करतात, दान करतात. फ्रंट पोर्शनार अनेक इम्पॉर्टंट पार्ट कसं म्हळ्यार लेन्स म्हूण आसता. दोळ्या भितर एक पार्ट एक आसता ताका आमी लेन्स म्हूण सांगता ती. आनी आयरिस टिश्यू म्हूण एक दोळ्याक कलर कसो दिता पळया. केलो जनाला पिंची दोळ आसता, केलो जनाला ब्लॅक कलर आसता, केलो जनाला ब्रावन कलर आसता. आयरिस म्हळ्यार पार्टा निमित्त मनशाक त्या दोळ्याचे कलर येता. दोळ्याचे मक्षी पार्टारी कसं म्हणटा ती आमी पोस्टिरियर पार्ट म्हणटा ती तांतू मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट आसूचे दोळ्या नर ताका आमी रेटिना म्हणून म्हणटात. त्या रेटिना मुखारी दोळ्या भितर एक जेल आसता ताका आमी विट्रियस म्हणून म्हणटात. दोळ्याक दोळ म्हळ्यार एक कॅमेरा वरीची मनशाक दिसका म्हूण जाल्यार दोळ्या दुखून ब्रेनाक कनेक्शन करची एक वायर आसता ताका आमी ऑप्टीक नर्व म्हणून म्हणटात. सो ब्रॉडली सांगता जाल्यार दोळ्यारी 3 इम्पॉर्टंट पार्ट आसता. दोळ्या नर आनी ऑप्टीक नर्व आनी फर्स्ट इम्पॉर्टंट पार्ट कसं म्हळ्यार दोळ्याचे फ्रंट पोर्शन तांतूं लेन्स आनी कॉर्निया आसता. हे 3 इम्पॉर्टंट पोर्शना निमित्त आमी हे दोळ्याचे कंप्लीट ऑर्गन्स हे करतात. मागीर दोळ्याचे चलावण हेकड तकड करूक दोळ्या भायरी मसल्स असतात ताका आमी एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स म्हणून म्हणतात. ते सगळे दोळो एक गुडा भितर असता ताका आमी ऑर्बिट म्हणून म्हणतात. दोन दोळ वट्ट जाता ती दोन दोळ वट्ट जावनूच कनेक्शन जावन ब्रेनाक असता. सो राईट आनी लेफ्ट दोळ्याक कनेक्ट जावन त्या कनेक्शन ब्रेनाक मागीर कनेक्ट जाता, फॉर्म जाता. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ दी आय.
मागीर स्क्लिरा रेटिना वोट तसं वय फोविया हांतो हांव तुमकां आतां इम्पॉर्टंट पार्ट सांगले हे इम्पॉर्टंट पार्ट सारी हे सगळे इम्पॉर्टंट पार्ट एक लायक कवचार बेसका म्हूण जाल्यार ते प्रिजर्व करूंक एक देवान सृश्टी केलेले एक ऑर्गन आसता ताका आमी स्क्लिरा म्हूण म्हणटात ते नेचरार सृश्टी जालेले ते एक फायब्रस कोट कसो म्हणटात ताका आमी स्क्लिरा म्हणटात ताजी भायली वयली कोटाक आमी एक ते तुमगेले कंजंक्टाइवा म्हणून कसं म्हणतात ते पुरो भायलची कोट सो देर आर 3 इम्पॉर्टंट कोट्स भायलची मोस्ट कोट इज कॉल्ड एज स्क्लिरा अँड ऑर दी फायब्रस कोट ऑफ दी आय मध्येची कोट ताका वॅस्क्युलर कोट म्हणटात आयरिस आणि कोरॉइड म्हणून म्हणाल आशिल्लें आनी भितर वयली कोटाक आमी नर्वस कोट ऑफ दी आय म्हणून म्हणटात आता तुम्ही दोळ्याचे विविध भाग कसं म्हणून आमकां सांगले आता चरडाक नवजात शिशु काही ಸ್ವಲ್ಪ दोळ्याचे तोंदरे अशी साध्यते आसगी बाय आता तुम्ही खंयचे एक स्पेशालिटीचे घेतले म्हूण जाल्यार आता एक गायनेकॉलॉजिस्ट म्हळ्यार तांणी ते बायल मनशां मात्र तांगेले वतात एक ऑर्थोपेडिशन म्हळ्यार चडती जावन प्राय जालेले आनी दो जॉयंट्सचा प्रॉब्लेम आशिल्लो मात्र तांगेले वतात फ्रॅक्चर जालेले तांणी तांगेले वतात दो आता एक कानाच प्रॉब्लेम म्हळ्यार कानाच प्रॉब्लेम आशिल्लो मात्र वतात नॉर्मल जावन कोणें वचचे ना ती ऑफ्थल्मॉलॉजी दोळ्याचे संबंध आशिल्लो म्हळ्यार हांतू सान प्राय दुखून चलडान दायत दुखून मंतार प्राय समेत तांणी दोळ्याच्या डॉक्टराले वचका जाता सम आशिल्ल्यान समेत वचका जाता सम नातिल्ल्यान समेत वचका जाता बायल मनशाने वचका जाता दादलो मनशाने वचका जाता देरफोर हे इट्स अ ब्रॉड स्पेशालिटी प्रॉब्लेम आशिल्ल्यान मात्र आसची न्ही नो प्रॉब्लेम नातिल्ल्यान समेत तांगे लागीं वचका जाता तुमगेल क्वेश्चनाक हांव ते ब्रॉड स्पेक्ट्रम कसं जावन आमकां पेशंट्स जावन येता ती म्हणाल विशय हांव तुमकां डिस्क्रायब केलेले नवजात शिशुवांक सामान्य जावन कसं म्हळ्यार हे मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम कसं म्हळ्यार बर्थ डिफेक्ट्स हे बर्थ डिफेक्ट्स जेनेटिक डिफेक्ट्स जावन आसता म्हळ्यार जीन सारसूच प्रॉब्लेमा निमित्त हे बर्थ डिफेक्ट आमकां सामान्य जावन देख पडटा सो जेनेटिक डिफेक्ट फस्ट आयडेंटिफाय जावचे बर्थारी जाल्यार एक कसं म्हळ्यार सांद दल्लल चेडू दोळो सोणा समाची दोळ सोण आवसून दल्लल चेडडाल दोळ पळोवंक जाल्यार एक 3 म्हयने वता तितले एक इन्क्विजिटिव्ह आशिल्ले हावस मात्र दोळ ओपन करून पळयता तशें जाल्यार निमित्त मस्त बर्थ डिफेक्ट्स दल्लल चेडल्यार आमकां कळना इनफॅक्ट केलो जाण म्हळ्यार मेजर ऑर्गन्स पळयता ती दोळ्या तितली इम्पॉर्टन्स दिनात दोळ सान देखपण आसता दोळ केलो पटी सनाचे आसता कलर विंगड आसता तांणी कसं न्ही ते एक लायक शुभ लक्षण म्हूण लेखून घेवन तशीची मुखार सुचे आसता जाल्यार निमित्त बर्थ डिफेक्ट सारी मोस्ट केलो जाणाक दोळ्या बदलाक ते एक सनाची सिस्टशी आसता दोळो आसना केलो चेडडाक धरताना दोळ्या रेप्पे ओपन जावन आसना ताका आमी क्रिप्टॉफ्थल्मस म्हणून म्हणटात दोळ्या रेप्पे ओपन जावन आसना दोळ भितरचे नसता बट दोळ्या रेप्पे ओपन जावन आसना दोळ्या भितर वयले ते कॉर्निया म्हणून हांव तुमकां कसं थावळ सांगले द फ्रंट पोर्शन त्या केलो पटी कंप्लीट सान आसच्या के सान आसता ताका आमी मायक्रो कॉर्निया म्हणून म्हणटात दल्लल चेडडाकची आवसूक पोटा गर्भा भितर चेडडा नासतना ते कसं एक इन्फेक्शन जावन की तो फूड आमी पुरा आंगार ते चिकन पॉक्स मिसल्स आनी पुन्हा पोण कसं फिवर आयली म्हणून जाल्यार चेडडाक कशी ते एक चेंजीस येवचे चान्स आसता ते ऑर्गनजेनेसीस जावचे चेडडाले आवसूल 4 दुखून 8 वरां भितर दोळ्याचें फॉर्मेशन कंप्लीट जाता गर्भार आसतना एनॉर्मली स्कॅनरी भारी कष्ट म्हळ्यार आतांचे आशिल्ले स्कॅनरी ते तितले सान स्ट्रक्चर म्हळ्यार ग्रॉसली आतां दोळो ना म्हूण जाल्यार कळटा बट आमगेल स्कॅनर आतां कशें म्हळ्यार एक मायनर चेंजीस आशिल्ले आयडेंटिफाय करूंक बारी कश्ट जाता जाल्यार मायनर चेंजीस आशिल्ले निमित्त ते मेजर इफेक्ट जाता फ्युचरार तशें जाल्यार निमित्त एट द टायम ऑफ बर्थ इज व्हेरी क्रुशियल पळोवचें तसलें कॅट्रॅक्ट म्हळ्यार निओनेटल कॅट्रॅक्ट ऑर कंजनायटल कॅट्रॅक्ट म्हळ्यार एक व्हेरी इम्पॉर्टंट एंटिटी दत्तानाची चेडडाक ते गर्भार आसतनाची कसन की इन्फेक्शन की रेडिएशना निमित्त ड्रग्सा निमित्त ते कॅट्रॅक्ट फॉर्मेशन जावचे चान्स आसता सो हे पुरा बर्थ डिफेक्ट जावन आसता जाल्यार आतां मोस्ट इम्पॉर्टंट आमी कसं पळोवचें म्हळ्यार आतां पुरा फूड आनी पुरा एक चेडडान एक 1800 2000 ग्रॅम आसल्यार चेडो हेल्दी म्हूण आशिल्लें आनी ताजे उण्या चेडडा वांचोवच्याक समेत कश्ट आशिल्लें बट आता कशें म्हळ्यार एक 700 to 800 ग्राम्सा चेडू समेत वांता तंतु तसल चेडूवारी मोस्ट इम्पॉर्टंट जावन रेटिनोपॅथी ऑफ प्रीमॅच्युरिटी म्हळ्यार एक प्रॉब्लेम जाता म्हळ्यार पिडियाट्रिशियन्स कसं करता म्हळ्यार त्या चेडडाक वांचोवच्याक ऑक्सिजन दितात
ते ऑक्सिजन दिताना चलडा वंचो जाल्यार आमी ऑक्सिजन दिवका चिची जाल्यार कशें म्हळ्यार ते पुरा ऑर्गन्स कसं नसता ते एक इमेच्युअर जावन आसता ते ऑक्सिजन लेवल ऑफ स्ट्रेसाक ते एक पटी ते फॉर्मेशन कंप्लीट जायनातिल निमित्त हे रेटिनार दोळ्याचे दोळ्या नर ना प्रेशर नाही दोळ्या नरारी त्या ब्लड वेसल्स लायक फॉर्मेशन जायनशी ते रेटिनल डिटॅचमेंट जावचे चान्स आसता हे नवजात शिशुवारी प्रीमॅच्युरिटी री आमी हाका रेटिनोपॅथी ऑफ प्रीमॅच्युरिटी म्हणून म्हणटा ते एक व्हेरी इम्पॉर्टंट ते स्क्रीन करचे ते टायमार स्क्रीन करचे मस्त इम्पॉर्टंट नॉर्मली एक 30 to 32 वीक्स बॉर्न जाल्ल्या चेडवांक सामान्य जावन आमी कसं करतात म्हळ्यार एक एटलिस्ट 34 वीक्साक एक दोळ्याचे डॉक्टराले स्पेसिफिकली टेस्ट करून घेवन दोळ्या रेटिना म्हळेल कसं नसा नर म्हळेल कसं नसा ते कंप्लिटली लायक डेव्हलप जाल्ला की ना की म्हणून पळोवंक जाता डेव्हलप पक्कने दायनी आता म्हूण लेखले म्हण जाल्यार ताका नेक्स्ट कसं सोल्युशन फूड आनी पुरा चलडाक सांगू कळना ना आता चलडाक म्हाका दोळ दिसना म्हूण सांगू कळना चलडाक दोळ दिसना म्हणून सांगूक कळना म्हूण जाल्यार तदन कसं जाता म्हळ्यार ते इम्पॉर्टंट दिता ते ऑलरेडी प्रॉब्लेम स्टार्ट जावन ते व्हड जावन आसता ताका सम करूं जायना हे पुरा अर्ली स्टेजार आमी आयडेंटिफाय केल्ले म्हण जाल्यार ताका लेजर ट्रिटमेंट की ताका जाय जाल्यार सिल कसं एक इंजेक्शन ट्रिटमेंट की दिवन मुखार वायट जावचे आशिल्ले आमी राबोवच्या जाता बट हांत इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार टायम इज लायफ म्हणून म्हणटात आमी तर आमी आता पोलिओ कशी 2 बूंद जिंदगी केली म्हणून म्हणतात पळया तशीची हे रेटिनोपॅथी ऑफ प्रीमॅच्युरिटीक इम्पॉर्टंट फर्स्ट 30 days ऑफ लायफ दलल चलडाले 30 डेसाक डेफिनेटली एक पटी दोळ्याचे पर्टिक्युलरली प्रीमॅच्युअर आस म्हणून जाल्यार डेफिनेटली ते टेस्ट करपाची इची तदना हे कसने एक प्रॉब्लेम आसल्यार आमी आयडेंटिफाय करून ताका जाय जाल्यार ट्रीटमेंट करूंक साध्य जाता तुम्ही सांगले प्रीमॅच्युरिटीचे प्रीमॅच्युअर चेडवां जेवचे रेटिनोपॅथी त्या पिडियाट्रिशियन आपयते की ऑफ्थल्मॉलॉजिस्ट म्हळ्यार हे कशें जाल्लें म्हळ्यार फूड आनी पुरा पिडियाट्रिशियन जाल्यार फोकस कशें जालें म्हळ्यार कंप्लिटली चलडा वांचोचार आसता मागीर हे इतले कश्ट काणू एक पिडियाट्रिशियनान दीस राती घोळ न्हू ते 700 grams चलडाक होड कोर न्हू मागीर ते चेडू ब्लायंड जाता म्हूण जाल्यार ते चेडू सोसायटीक यूज जायना बर्डन जाता तशें जाल्या निमित्त त्या पुरा पिडियाट्रिशियनान पळोवन घेवन आता सुरेखची त्या पिडियाट्रिशियन्स जनरली रेटिना स्पेशलिस्टाक दोळ्या स्पेशलिस्ट आपोवन चेडो हावस बापसूक सांगून तदनाच त्या NICU आमी चलडाक पळोवन हें करून आमी ताका जाय जाल्यार आशिल्लें ट्रिटमेंट की कसं म्हणून करूं जाता कसं म्हळ्यार त्या चेडू त्या हावस बापसूल मात्र जबाबदार नाही त्या समाजा जबाबदार जाता कसं म्हळ्यार त्या चेडू ब्लायंड जाले म्हूण जाल्यार त्या चेडडाले वरलेल प्रत्येक ऑर्गन्स एकदम नॉर्मल आसता बट त्या चेडू मात्र ब्लायंड आसता तदन त्या पोटावूच येता ऑपरेशन कोण दोळ सम करूं जायना एक पटी रेटिना क्लोज जावन फोल्ड जाल्ले म्हूण जाल्यार ते मागीर ओपन करूं साध्य ना त्या चेडू लिटरली ब्लायंड इनफॅक्ट त्या चेडू भयंकर बुद्धंत आसता बट ताका ब्रेन समेत भयंकर ऍक्टिव्ह आसता बट त्या चेडू ब्लायंड जावन आसता बाय 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 आता एक 2 महिने 3 महिने म्हणतना एक नवजात चेडडाक एक वॉटरी आई सिंड्रोम म्हणून जाता त्या डॉक्टर सांगता जी हांगा दोळ्या लागीं अशी मसाज करायची केन्ना नाही म्हणून हाजे विशय सांगता हाका मी नेसोलॅक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन म्हणून म्हणतात हे वॉटरी आईस पुरो जनालंतू दत्ता नवजात शिशुलंत म्हण मात्र न्ही हे पुरो जनालंतू जावचे चान्स आसता नॉर्मली दोळ्याचे उद्दा वच्चाक एक दोळ्या भायर एक पाईप आसता ताका आमी पंक्टम म्हणून म्हणतात ते दोळ्या रेप्यार आसता ते दोळ्या रेप्या दुखून ते फ्लुइड वचून नांका तुदे दुखून अशी तोंडार वता सो नांका तुदे दुखून ते तोंडार वता ते चेडडाले तोंडाची डेव्हलपमेंट कंप्लीट जावन अशी आसना नासल्यार ते कसं जाता म्हळ्यार ते पाईप कसं नासता ते तितले फॉर्मेशन तितले लायक जावन आसना ते तशीच चिकेची ब्लॉक जावन आसता तदना त्या ब्लॉक सम करूंक आमी चेडवांक अशी आवसू म्हणटा ती मसाज करा ती म्हणून तांणी जनरली अशी आपण मसाज करता ती आतां आमगेले सान प्रायरी बापा मान आनी मम्मा मान आमकां चेडवांक समाची तेल घालून गश्टिताना अशें शिकोरू आशिल्ले तुम गुडघास आसल्यार ते पुरा कसले एक पर्पजार करता आशिल्ले कसले म्हळ्यार अशी केल्ली म्हूण जाल्यार ते पाईप कसं नास पळय हांगा ते समाज ओपन जावन ते उद्दावची पाईप ओपन जाता म्हळ्यार उद्देशाक ते सामान्य जावन तशी मसाज करची आशिल्ले त्याची मसाज आमी जर्मनान की फ्रेंचान सांगताना क्रिगलर्स मसाज म्हणून सांगता ते ना बापा माल मसाज आमी क्रिगलर्स मसाज म्हणून सांगता ते आता तशीच एक चेडडाक कांटचे दोळ आसल्यार स्क्विंट आईज म्हणतांची या क्रॉस्ड आईज म्हणतांची हाक कशी परिहार करायचा
क्रॉस्ड आईस म्हणटाना मस्त इम्पॉर्टंट जावन कसं म्हळ्यार तांचो दोन इम्पॉर्टंट विधान आसता. एक दोळ्या भितर वयले प्रॉब्लेमा निमित्त क्रॉस जावचे. आता ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ दोळ्या भितरी एक कसं की एक कॅटरॅक्ट फॉर्मेशन असता, दोळ देक्कपण तिलतदना देव एक ॲज पर द नेचर कसं म्हळ्यार एक वस्तू पळयताना दोन्ही दोळो एक वस्तूर पळयल्यार एक वस्तूक फोकस केले म्हण जाल्यार ताका हे एंगले मेळटा हे एंगले मेळटा तशें जाल्या निमित्त स्टिरिओप्सिस फॉर्मेशन जावन म्हळ्यार डेप्थ मनशाक कळटा आनी तो मनशा सरत देक्क पडटा ताका. जाल्यार ಕೆಲವು पटी कसं जाता म्हळ्यार दोळ क्रॉस जाताना एक दोळ स्ट्रेट असता, एक दोळ भितर दो एक भितर भायर असता. ते कसले जाता म्हळ्यार एक रिजन दोळ्या भितर वयले कसले प्रॉब्लेमा निमित्त आसता पुरो, दो ताका दोळ्या कन्नडका पवर आसता पुरो, दो ताका कॅटरॅक्ट फॉर्मेशन आसता पुरो, अथवा ताका दोळ्या भितर कसले सिरियस प्रॉब्लेम चेडवाल एज ग्रुपार ಕೆಲವು पटी कॅन्सर्स तसले पुरो आसता. म्हळ्यार प्रत्येकले कॅन्सरस म्हूण न्ही, सिंपल एक कन्नडका पवर आसता पुरो. बट विंगड दोळ्याच प्रॉब्लेमा निमित्त स्क्विंट जाता. ते स्क्विंट जाल सुद्दां दोळो लेझी जाता. सो चेडवालांतू दोळ्याच पక్కనే स्क्विंट आसा म्हण जाल्यार ते फस्ट खंयची कारणां निमित्त स्क्विंट म्हणून पळोवन घेवचें आशिल्लें मस्त इम्पॉर्टंट. हे दोळ्या भितर वयले प्रॉब्लेमा निमित्त जाल्यार ते दोळ्या भितर वयले प्रॉब्लेम फस्ट सम करून मागीर ಕೆಲವು पटी ते ऑटोमॅटिकली समजता स्क्विंट. फॉर एग्जांपल आता कन्नडका पवर आसा, एक चाइल्डाक एक प्लस पवर आसा म्हूण लेख घाला, ते प्लस पवर आमी कन्नडका पवर दिल्ली सुद्दां ते ऑटोमॅटिकली स्क्विंट समजता. दो चाइल्डा एक कॅटरॅक्ट आसा म्हूण जालें, ते कॅटरॅक्ट एक पटी आमी सम केले म्हूण जाल्यार ऑटोमॅटिकली ते स्क्विंट आशिल्लें समजता. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ कसले प्रॉब्लेम नाशी समेत स्क्विंट जावचे चान्स आसता. चढती स्क्विंट आपापी समजता, ಕೆಲವು पटी दोळ्याचे डेव्हलपमेंट जाताना हे पुरो जाताना समजता. बट त्या कितले समयार समजता म्हळ्यार आशिल्लो इम्पॉर्टंट विशय ना म्हूण जाल्यार त्या टायमार सम करनी म्हूण जाल्यार त्या चेडू मागीर कसं जाता म्हळ्यार त्या दोळ जे वीक जावन ताका आमी एम्ब्लियोपिया लेझी आय म्हणून म्हणटात. ते लेझी आय म्हूण जाल्यार मागीर ताचे सम करूंक कश्ट. जाल्यार हे स्क्विंटार कसो प्रॉब्लेम म्हळ्यार चडती जनांनी येवचे ते एक तांणी 15 ते 16 वर्स जाताना येवचे सान प्रायरी तांकां पुरो ते इट इज अ गुड वोमन म्हळ्यार दे थिंक दॅट ते लायक ते लक्षण छंद म्हूण लेख घालतात. बट 15 to 16 years जाताना तांकां ते एक ब्युटी कॉन्शियस जातात. तदनंतर ते येवन म्हणटात हे स्क्विंट सम कोरका, दो वर्ल्डिके लाग येता आनी म्हणटात हे स्क्विंटेक सम कोरका, ती ईस्ट वेस्ट अशी दिसता कांश अशी दिसता सम कोरका म्हणून म्हणटात. बट हे अर्ली चाइल्डहुडार जाल्यार ते लेझी आयस म्हळ्यार आशिल्लो एक विशय, एक इम्पॉर्टंट विशय ते आमी ऑफ्थल्मॉलॉजिस्टाले वचून दाखोवन घेवन त्या पక్కనే सम करू जाता जाल्यार डेफिनेटली सम करून घेवका. एक पटीपणी दाखोवका कारण कसं स्क्विंटाक म्हणून पळोवन घेवका. कारण पక్కనే ओनली स्क्विंट जाल्यार कॉस्मेटिक रिजन्स की स्टिरिओप्सिस रिजन की सम कोरका जाल्यार सम करून घेवयता. बट भितर वयले दोळ्याचे प्रॉब्लेम आसा म्हूण जाल्यार लायक कसं मेजर इश्यूस म्हूण जाल्यार ते सम करून घेवचे मस्त इम्पॉर्टंट. लेझी आय अवॉइड करूंक. तशी एक अनेक एक सिम्पटम्स एक प्रॉब्लेम आसा चेडवांक कसं म्हळ्यार चेडवां म्हणून हड्डांक आसता वर्ण अंधळेपण म्हणून म्हळ्यार कलर ब्लाइंडनेस म्हणून. हे कलर ब्लाइंडनेस म्हळ्यार एक कसा निमित्त येता? कलर ब्लाइंडनेस म्हळ्यार एक इम्पॉर्टंट विशय खंयच्याय इम्पॉर्टंट जाता म्हळ्यार तांकां तांचो डिफरंट टायप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस आसता. हे प्युअर जावन जेनेटिक डिफेक्ट म्हळ्यार तांणी आमी आतां एक रेड आनी ग्रीन आमी पळयल्यार आमी ते रेड ग्रीन म्हणून लॅक घालतात. बट आमकां समज दिसता तांकां समेत ते कलर म्हणून कळटा जाल्यार तांणी ते रेड तांगेले अंदाजो विंगड आसता, दो ग्रीनाच तांगेलो अंदाजो विंगड आसता. म्हळ्यार तांकां ते शेड्स ऑफ ग्रीन शी देख पडटा. बट इट इज लार्जली अ कंजेनायटल डिफेक्ट. ताका स्पेसिफीक जावन कांय थेरपी ना. बट हे खंय इम्पॉर्टंट जाता म्हळ्यार ಕೆಲವು जन सान चेडू दुखूनच एक मिलिटरी जॉइन जावका, एक पायलट जावका, दो एक रेल्वे ऑफिसर जावका, दो खंयचे ताका एक पॅथॉलॉजिस्ट जावका म्हूण एक ताका एक आश आसता. तदना ಕೆಲವು प्रोफेशन्सारी कलर आयडेंटिफिकेशन मस्त इम्पॉर्टंट जाता. शार्प आसका, विजन करेक्ट आसका आनी कलर विजन नॉर्मल आसका. सो हे कलर विजन तांगेलें नॉर्मल ना म्हूण जाल्यार तांकां ते जॉब करूंक कश्ट जाता. Therefore, important कसं म्हळ्यार तदनंतर कलर विजन तांणी ब्लाइंडनेस आस की ना म्हणून फाइंड आउट करूनच मागीर ते हें करका जाता. इट इज अ जेनेटिक डिफेक्ट. तांगेले रेग्युलर लायफार ते कसले प्रॉब्लेम दिना. बट कशें म्हळ्यार कसले बरो कामां वचत जायना. एज दे एज
सुरेख समजून मागीर पక్కने तांकां कलर विजनाचे प्रॉब्लेम आयली म्हूण जाल्यार तांकां विंगड दोळ्याच्या कायले निमित्त ते प्रॉब्लेम येवन आसपाक चान्स आसता. आता मी ऍक्च्युली पळयल्या रे एक कन्नड फिल्मान तांणी पळय चेड दाखोवच तांणी एकलो हास्यगार आसता ताका रात्रीच दिसना म्हूण ताणें एक घरा म्हणून आनी एक घरा वचचें तशें पळय एक नंबर हास्यास्पद करून दाखयता तांणी. सो हे नायट ब्लायंडनेस म्हणलेले कितले नमनेचे एक तोंदरे दिवचे साध्य जाता. नाईट ब्लाइंडनेस एक इम्पॉर्टंट विषय ताका मी निक्टलोपिया म्हणून म्हणतात म्हळ्यार रात्रीच ताका देख पळणत येयला. रात्रीच म्हूण न्ही चिकेची आतां फस्ट ते सिम्पटम कशे स्टार्ट जाता म्हळ्यार सांजवाळा तातूंत ताका चिके कश्ट जावचे आनी ताका डार्क रुमा दुखून लायट रुमा डार्क रुमा एंटर जाल सुद्दां चिकेची एक एडॅप्ट जावच्याक डिले जावचे अशें पुरा स्टार्टिंग सिम्पटम जावन आसता. 99% ऑफ द टाइम्स हे नाइट ब्लाइंडनेस म्हळ्यार विशय एक जेनेटिक प्रॉब्लेम हाका रेटिनायटीस पिगमेंटोसा म्हणून म्हणतात ते. सामान्य जावन कसं म्हळ्यार हे जेनेटिक डिसीज आसा चडती जावन फॅमिली भितरीची मावळीबाची सोयरीका तसल पुरा केलेल निमित्ताची भितरीची वाडलीक जालेल निमित्त एसल पुरा प्रॉब्लेम्स जेनेटिक प्रॉब्लेम्स पुरा चड जावची तसले आनी फूड आनी पुरा कशें म्हळ्यार भायर सोयरीक दिवच्याक कश्ट भितात आसले तांगल्या गुर्ताचे सोयरीक करून घेता आसले वय तशें जालेल निमित्त त्या जेनेटिक प्रॉब्लेम्स पुरा चिके चढता दोळ्याच म्हणून मात्र नाही जनरली जेनेटिक प्रॉब्लेम्स चढता. सो हे कन्सॅंग्युनस मॅरेजा निमित्त आमगल सोसायटी रेटिनायटीस पिगमेंटोसा म्हळ्यार एक व्हेरी व्हेरी कॉमन प्रॉब्लेम जावन आसता. रात्रीच दृष्टी उणी जावचे हे रात्रीच मात्र न्ही ताका रात्रीक देख पडूक दोळ्या नरा भितरी रॉड्स म्हळ्यार एक फोटो रिसेप्टर एक मस्त इम्पॉर्टंट आसता. हे रॉड्स म्हळ्यार एक अंश उणी जाल सुद्दां ताका त्या नायट ब्लाइंडनेस स्टार्ट जाता. इव्हेंच्युअली हे टोटल ब्लाइंडनेस समेत कॉज करूंक साध्य जाता. हातूंत मस्त रितीचे संशोधन जाता आसा स्पेसिफिक जावन हाका ट्रीटमेंट कसं ना आनी बट इन इयर्स टू कम जेनेटिक ट्रीटमेंट की रेटिनल ट्रान्सप्लांट्स की ते करूंक हातूंत साध्य आसता. जाल्यार नायट ब्लाइंडनेस आशिल्ल्या मनशान विटामीन ए चड आसूचे तसले कॅरेट पपाया नाजाल्यार दुधी पुरो खावका म्हण तांची तेन्ना तांगेले आयसायट समजता आतल्यार इम्प्रूव जाता म्हण तांची हे खरें वे. हे कशें म्हळ्यार नायट ब्लाइंडनेस म्हूण मात्र न्ही दोळ्याचे खंयचेय प्रॉब्लेमाक आमी विटामीन ए आशिल्ले सोर्स चड आशिल्ले फ्रुट्स खावच्याक सांगता ती. विटामीन ए आसूचे हायेस्ट आसूचे कंपोनेंट खंयच्यान म्हळ्यार येलो फ्रुट्स सारे म्हळ्यार मँगो पपाया दुद्दे तसल पुरा हांतू विटामीन ए कॉम्पोनेंट चड आसता कॅरेट्स तशें पुरा. ते विटामीन ए कॉम्पोनेंट्स तांणी चड खाल्ले म्हूण जाल्यार ते रॉड्स म्हळ्यार कशें अंश म्हणली पळय आमी तुमकां फोटो रिसेप्टर्स त्या फोटो रिसेप्टर्साचे शक्ती चढता आनी ते आसिल फोटो रिसेप्टर्स चिके चड टायम ताका वांचित तितले ताका टायम दिता. देरफोर हे आनी त्या मात न्ही दोळ्या नराक मात्र न्ही दोळ्याचे ड्रायनेसाक फ्रंट पोर्शन ऑफ दी आयाक ते विटामीन ए कॉम्पोनेंट एपिथिलियलायझेशनाक प्रति एक समेत विटामीन एचे कॉम्पोनेंट भारी लायक आसता. दिस जाल्या निमित्त चेडवांक स्पेसिफिकली ग्रोईंग चिल्ड्रनाक त्या पुरो जनाक आमी विटामीन ए सप्लिमेंट्स चिके चड करात म्हणून सांगतात. ताका मात्र न्ही दिता की टॉनिक तशें वय पक्कने म्हळ्यार आतां टॉनिक केदन दिता वय विटामीन एचे एक सी कॉर्ड टॅबलेट्स म्हणून पुढे आनी पुरा मिडल ईस्ट दुकान आयल्यान पुरा हे घेवन 7 सीज टॅबलेट म्हणून पुरा घेवन येता आसले ती. सो ते म्हणून बेसिकली फिश लिवर ऑयल आनी कॉड लिवर ऑयलाचे टॅबलेट्स आसता ती. हे आनी विटामीन ए कॉम्पोनेंट कॅरोटिनॉइड्स चड आशिल्ले फूड स्टफ खावच्याक दायनातिल्यांक आमी त्या फॉर्म ऑफ टॅबलेट्स पिल्स घेवच्याक सांगता ती. बट विटामीन ए आमी भारी एक जागृतेन घेवका सप्लिमेंट्स घेतना ताजे निमित्त विंगड रितीर लिव्हर टॉक्सिसिटी आनी माथ्याचे ब्रेनाचे प्रेशर चडचे त्या पुरा प्रॉब्लेम्स जावचे चान्स आसता. डॉक्टराले प्रिस्क्रिप्शना वयरीची ते आमी ते घेवका जाल्यार नॅचरली अवेलेबल स्टफ्स खावच्यारी कसले रितीचे प्रॉब्लेम ना. दॅट इज द बेस्ट वे ऑफ इन्क्रीजिंग द विटामीन ए. ಕೆಲವು ಜನ ಚರಡುವಾಂಕ ಏಕ ಶೇಷಕೊಂಡು ದೊಡ ಫಪ್ಪುಡ್ಚೆ ಅಭ್ಯಾಸ असता ते सामान्य जावन आसचे की ते म्हळ्यार कॉमन की ते तांचे कसले रीतीचे ತೊಂದರೆ सुंतन तशें करचे ते दोळ फपुडचे जनरली ते फ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग म्हळ्यार आतां पुरा मस्त चेडवांक आतां कोविडा टायमार मस्त जन आयले ती अशी दोळ मस्त फपुडता ती चेडवा म्हणून तसले म्हळ्यार 99% कशें म्हळ्यार तांणी एक खंयची एक कार्टून कॅरेक्टर की दो खंयचे एक तांगल एक तांणी सो कॉल्ड तांगल एक आयडियल कॅरेक्टर पळोवन आसता
त्यांनी दोळ चिके फापुडता असतात त्यांनी दोळ फापुडता असताना हानी तशी करूक प्रयत्न करतात दॅट इज द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज इट्स अन हॅबिट इट्स नॉट अन अँड इट्स जस्ट अन कसं म्हणतात ते पळोवन पळोवन करची इमिटेशन पळोवन पळोवन करचे तसले विषय ऑर अनुकरण वाय ಅಂಡ್ ನತ್ಲರಿ ಅನೇಕ ಸಂಬಳರಿ ಕೆಲವು ಪಟಿ ದೋಳ್ ಓಪನದ ಬರ್ಲಲ್ತದನ ಚಲ್ಡಾಕ ದೋಳ್ ಚಿಕೆ ಡ್ರೈ ದತ್ತ ತಕ್ಕ ಚಲ್ಡಾಕ ಪೊಟ್ಟ ಖಾವಕಾದಲ್ಲರಿ ಔಸುನ दूध दिवकादलरी येद्रा मोबाईल ना अशी दायना त्या मोबाईलाच कसने एक कॅरेक्टर तो मिस करत की म्हणून दोळोच ओपन बंद करणं अशी ओपन करून पळयता तर ओपन करून पळयता आणि कसं जाता मला ताका दोळ ड्राय जाता त्या ड्रायनेस ताण समकोर कादला तो चिकेचे शेष कोण ब्लिंक करता असता सो हे ब्लिंकिंग 90% ताजी निमित्त दवचे एक एक पण एक साइडा दोळ मात्र फापुडताची तेन्ना ते अंधविश्वास मस्तच जनांतो शुभ शकून तश प्रमाण सांगन मस्त लेखताची सो हाजी विषय काय सांगता त्या तुगल तसल एक चंदीचेली आणि यद्रा बेसल्यार मात्र दोळ फापुडता ती एक दोळ जोक्स अपार्ट कसं म्हळारी हे दोळ एक दोळ फापुडचे म्हळाले ಕೆಲವು ಜನಕ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ದಾವನ್ ದತ್ತ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಮಾಡತಂಗ ते कंट्रोल असना ಕೆಲವು ಪಟಿ ಡ್ರೈ ದಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕೆಲವು ಪಟಿ ते दोळ चिकीच फुरोदल निमित्त ಕೆಲವು पटी हे दत्ता ते दोळ्या मसल्स आमकां बॉडी कशी येता टायर्ड जाल्यार मसल ट्विचेस कशी येता तशीची दोळ्याचे रेप्प्याचे मसल्साचे ट्विचेसा निमित्त तशे जावचे चान्सेस असता पळया दोळ्या मसल म्हळ्यार एक मनशान सकाळ उठेल दुखून दोळ ओपन असता विंगड खंयचे मसल आतां बायसेप्स म्हळ सुद्दां त्या एक्सरसाइज दिल्यार मात्र ते एक्शनर आसता बट दोळ्याचे मसल कशी म्हळ्यार ते कंटिन्युअसली एज द पर्सन गेट्स अप इन द मॉर्निंग तगल दोळ ओपन असता आणि तगल दोळ घुंवता आसता ಕೆಲವು जन निमगे दोळे एक्सरसाइज करकावे म्हणून दोळे एक्सरसाइज करचे अगत्य ना दोळ मनशान दोळ सकाळ सोडली त्या एक्सरसाइजाची म्हळ्यार त्या डे 1 डेज आवर 0 दुखून त्या स्टार्ट जातगले एक्सरसाइज म्हळ्यार दोळे रेप्पे ओपन आसचे दोळे एकड तकड गुंडोवचे त्या प्रत्येक ಕೂಡ एक्सरसाइजाची तशें जाल्यार निमित्त एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज म्हणना जाल्यार ಕೆಲವು जनांतू इनवॉलंटरी कंटिन्युअसली अशी दोळ मारता आसता ते एक कायलो ताका आमी ब्लेफरोस्पाझम म्हूण म्हणटा त्या म्हळ्यार ते तांकां कंट्रोल ना अशी अशी एक दोळ मात्र मारता आसता ते सोशली चिके एम्बॅरेसिंग जाता तांकां ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ दोळोच ओपन करूंक जायना मागीर अशी करूनच ओपन करता जाता त्या नमुने स्पाझम आसता ताका स्पेसिफिक थेरपी म्हळ्यार इंजेक्शन्स मुखांतरारी बोटॉक्स इंजेक्शन दिवन त्या चिके दोळ्याचे मसल चिके रिलॅक्स दवच्या पुरो करूं जाता बाय कॉस्मेटिक मात न्ही हे एक चिकेची फंक्शनल समेत डिसेबिलिटी एकलो रिक्षा ड्रायव्हर आयलो ताका तो कसो म्हणटा रिक्षार वता आसतना म्हाका दोळ ओपन करूं जायना इट बिकम्स अ फंक्शनल डिसेबिलिटी तदन ताका आमी ते ओपन करूंक सुलभ तागेले कंट्रोल येवची तशी ताका जाल्यार तशी मेडिकेशन्स दिवका जाता आता पावसाळ आयले तशानी कंजंक्टिवायटीस म्हणून एक म्हणटा आमी म्हळ्यार केंगण्णो म्हणून कन्नडांत म्हणटाची की हज्जे आनी सीजन स्टार्ट जाल्ले म्हणून आमकां कळटा म्हळ्यार पावसाळीन ते चेड पळोवचें मेळटा हाजे विशयार सर सांगता कंजंक्टिवायटीस म्हळ्यार एक नॉर्मल डॉक्टराक ताप आयल्यार पेशंट कशी येता पळया तशी सामान्य जावन एक दोळ्या डॉक्टराक येता हातू मेन जावन कसं म्हळ्यार ते दोळ तांबड जावन आसता दोळ तांबड जावन आसता त्या मात न्ही सकाळ उठयतना दोळ चिकेची अंटून आसता आनी दोळ ओपन करूं कश्ट जाता चिके तापशी आसता पुरो आनी हे म्हणटा पळय ग्लँड्स म्हणटा ती करळू म्हणटा पळय त्या दोळ्या जे कन्ना लागीं आनी कन्ना सुत्त ते करळशी येवचे त्या पुरा कंजंक्टिवायटिसाचे लक्षण वय आनी प्रिकिंग सेन्सेशन वॉटरिंग दोळ्या दुखून उदक कंटिन्युअसली ओंकीर येवचे हे एक इन्फेक्टिव्ह पॅथॉलॉजी म्हळ्यार एकल्या दुखून अनेकल्याक स्प्रेड जावता असेल पॅथॉलॉजी फूड ताका आमी मड्रासाई म्हणून म्हणटा आसले म्हळ्यार खंयची एक मड्रासारी ते एक डिसीज आयडेंटिफाय जावन मागीर एकल्या दुखून एकल्या स्प्रेड जाता आसतना ताका मड्रासाई म्हूण नांव आयलें और पिंकाई म्हूण म्हणटा ती तसल पुरा ताका विंगड विंगड नांव दिता ती बट एनी इन्फेक्शन कॅन कॉज एन कंजंक्टिवायटीस इन दी आय ते कंजंक्टिवायटीस एकल्या दुखून एकल्याक स्प्रेड जाता आनी ते एकल्या दुखून एकल्या स्प्रेड जाल्या निमित्त ಕೆಲವು पटी ते कॉर्नियारी ते कंजंक्टायवार मात्र न्ही कंजंक्टायवा तुमकां त्या वेळा म्हणलें त्या भायलची कवर म्हूण मात्र म्हणटा ती ताका कंजंक्टायवा म्हूण म्हणटा ती ते कॉर्निया म्हणलें आशिल्लें त्या भायलच्यान तुमकां दिश्य आशिल्लें काळ गोंगो दोळ्या गोंग्या भितर समेत ते एक इन्फेक्शन जावचे चान्सेस आसता तदन त्या चिकेची विजन डिसेबिलिटींग जावचे चान्सेस आसता सो देरफॉर इट इज इम्पॉर्टंट ते
कंजंक्टिवायटिसाक दायदले ट्रीटमेंट करची तसले मस्त इम्पॉर्टंट असता विषय बाय बट एक कसं मला केलं जन कोथंबरी उद्दा अनेक मागीर घालू वता ती त्या पुरा घालू का नजा दायदलर एक पटी थंड उदकारी दायदला दोळ धुवेत शिवाय मस्त तका विंगड रितीच घालचे नी अगत्य असना अते चरडुवांक पळयल्यार आमी सान चरडुवांक मस्त जनाक कन्नडक असत आणि तितून दाट दाट कन्नडकय असता हे दृष्टिदोषाक कारण कसले आणि हाचे समाधान कशी पळोवेत दृष्टिदोषारी मोस्ट इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार 3 टायपाची दृष्टिदोष असता एक आमी मायोपिया म्हणून म्हणता ती एक हायपरमेट्रोपिया म्हणून म्हणता ती आणि एक आमी ॲस्टिग्मॅटिझम म्हणून म्हणता ती सामान्य जावन हे मायोपिया म्हणलेले आशिल्ले जेनेटिक जावन आसता आमकां साऊथ ईस्ट एशियन कंट्रीसारी सामान्य जावन हे कॉमनली आमी पळोवत तसले हे पुरा रिफ्रॅक्टिव्ह एरर साऊथ ईस्ट एशियाचे पुरा देशार म्हळ्यार चायना रशिया पुरो नेपाळ रशिया पुरो हंतु प्रत्येक जागेर समेत इंडियारी पुरा जंतू हे मायोपिया म्हणलेले आशिल्ले मस्त कॉमन जावन आसता मायोपिया म्हळ्यार चलडाक दुर्ची देखपणा हे दुर्ची देखपण तेलतना चलडाक ते दोळ्याचे भितर वयरी त्या रेटिनाचे लेयर रेटिना वयर ते लाईट फोकस दायना रेटिनाची येद्राक लाईट फोकस जाता तशें जाल्ले निमित्त ताका ते देखपणा त्या रेटिना वयरी फोकस करका म्हूण जाल्यार आमी त्या एक भायलच्यान एक लेन्स दिता ती तदन त्या रेटिना वयरी फोकस जाता आत्ता मी चड कसल्याक पळयता आसा ती म्हळ्यार चेडू चडती जावन लागींचे काम करता आसता म्हळ्यार भायलची ताका प्रपंच ना भितर वयरी बसून भायर खेळचे ना ताणें क्रिकेट खेळचे जाल्यार घरा भितरी खेळचे मोबायलारी क्रिकेट खेळचे वाजूच समेत हावस बसून वाजूका 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 म्हूण सांगून ताका भायलची प्रपंचान अशी जावन वता देरफोर किंडलारी करता पुरा समेत नियर एक्टिविटी मात्र आशिल्ले निमित्त ताजे निमित्त चडती जावन प्रोपगेट जावचें आमकां देख पडटा सो नियर एक्टिविटीची उणी केली म्हूण जाल्यार मायोपिया प्रोग्रेशन मस्त उणी जावन आसता एक जेनेटिक कॉम्पोनेंट आणि एक डेफिनेटली त्या नियर विजनाच्या कॉम्पोनेंटा निमित्त असता तशें चेडुवांक कितलींय पण तांकां बोर्ड दिसना तशें निमित्तांनी शिक्षण तो मागशी पडताची तेन्ना पेरंट्स जावप म्हूण प्रेशरायज करताची तेन्ना तुमकां त्या पेरंटान चेडूक डॉक्टरा दाखोवका म्हणून तुम्ही सांगता आता पुरा स्कूलात टीचर्स भयंकर हुशार जाले ती तांणी पुरा प्रत्येक आयडेंटिफाय करता ती हे मोस्ट कॉमनेस्ट असता चेड म्हणटा म्हाका बोर्ड देखपणा म्हणून म्हणटा म्हळ्यार दूर दुखून बसील तेन्ना त्या चेडूक बोर्ड देखपणा तशें जाल्ले निमित्त तसले चेडूक एक दोळ बंद करून बोर्ड देख पडत की ना की अनेक दोळ बंद करत की ना की म्हूण पळोवत तसले मस्त इम्पॉर्टंट हे चेडान मात न्ही प्रत्येक लायन समेत एक दोळ बंद करून तांकां देख पडत की ना म्हूण पळोवत तसले इम्पॉर्टंट एक 35 वर्सां चल्ला येयला म्हाका एक दोळ देखपणा म्हणून ताका त्या जन्मा दुखून देखपणा जाल्यार ताका कळलं 35 वर्साक देरफोर एक दोळ बंद करून त्या दूरचे बोर्ड देख पडत की ना की म्हूण पळोवत तसले मस्त इम्पॉर्टंट विषय एक दोळ अशी बंद करून पळयलें म्हूण जाल्यार एक टार्गेटार ताका वाजूच्या दावका तशीच अनेक दोळ्यार दावका सो हे दूरची दृष्टी देख पडची तसले चडती स्कुला दुखून आपोर घेवन येता ती आनी आमगेलो आतां स्कूल स्क्रिनींग प्रोग्राम समेत भारी चंद रितीर जाता आसा तशें जाल्ले निमित्त आमगेलो डिस्ट्रिक्टारी डेफिनेटली हे मस्त रितीर इम्प्रुवमेंट आसा बाय बाय तशी मायोपिया आशिल्ल्या चेडूवांक रात्री न्हिदतना फुल काळोख करूनच एक साना बेड लॅम्प दवरका म्हूण सांगतांची या समवर बेड लॅम्प म्हळ्यार सुತ್ತमुत्त आमी लाईट कंप्लीटली डार्क करून वाजूत तसो अभ्यास करेक्ट न्ही ते वाजिताना पॉस्चर करेक्ट आसका बैसून वाजूका करेक्ट डिस्टेंस रिडींग मेटेरियल आसका आनी गळो मत्ते आनी हात पुरा करेक्ट रितीर पोजिशनार सपोर्ट जावन आसून चेडून वाजूका आनी रिडींग मेटेरियला वेरी एडिक्वेट लायट आसका फोकस्ड लायट म्हणूनय एक एडिक्वेट लायट आसका सो रात्रीचे विंगड विंगड पोजिशनार बैसून वाजूचे न्हिदोन वाजूचे आनी रूम काळोख करून वाजूचे रूम काळोख करून मोबायल मात्र मोबायलार दवरून वाजूचे फोकस्ड लायट घालून मात्र वाजूचे त्या पुरा इट्स नॉट अ रेकमेंडेड वे तांत पुरा कसं जाता म्हळ्यार त्या चेडून स्ट्रेन करून पळोवका जाता तशें करून स्ट्रेन करून पळयता त्या प्रोग्रेशनची केची फास्टर जावन आसता आता पुरा कडेन आमी एलईडी लायट्स घालचे इवन आमगेले घरकट जाल्यार आमी एलईडी लायट्स घालता आसाची हाजे निमित्त दोळ्याक कसले तोंदरे जाता की एलईडी लायट्स देखून डायरेक्टली दोळ्या भितर लायट पळणी म्हूण जाल्यार एक बॅकग्राउंड इल्युमिनेशनारी एलईडी लायट आसा म्हूण जाल्यार कसले प्रॉब्लेम ना बट डायरेक्टली फोकस्ड लायट एलईडी लायट दोळ्या वयर पडली म्हूण जाल्यार त्या दोळ्या भितर चिकेचे प्रॉब्लेम जावचे केन्नाय चान्सेस आसता बट फोकस डिफ्यूज जावन लायट वाजूच मेटेरियला वयर आसल्यार कसले प्रॉब्लेम जायना तशी ते दृष्टिदोष प्रायचित्तर जाल्यार तांकां कन्नडक दिताची 40 दोळे म्हणटाची कन्नडकाक सो त्या येवका जाल्यार तांकां मायोपियाचे आसता की नाही दुसरे कसले नमनेचे समस्या आसता आता नॉर्मल मनशाक तो नॉर्मल जावन असल्यार समेत 40 वर्ष प्रायाक ताका कन्नडक येताची
ताका आमी प्रेस्बायोपिया म्हणून म्हणटात म्हळ्यार ताका दोळ्या भितर वयले आशिल्ले मसल्स चिकेची वीक जावन ताका लागींचे वाजूचक तांचे चिके दूर दवरून वाजूंक जाता त्या लागीं दवरून वाजू एक 40-45 चिके दूर दूर दवरून वाजितात अशें करून मागीर सपोर्ट करून अशें करून पुरो वाजितात बट ಸ್ವಲ್ಪ टायमा नंतर तांकां त्या वाजूच्या कश्ट जाता तांणी तांकां आमी प्लस पावराचे ग्लासस दिवका जाता ताका आमी प्रेस्बायोपिया म्हणून म्हणटात लागींच कामाक फूड आनी पुरो कशें म्हळ्यार चिकेची लागींच काम कश्ट जाल्यार सोंड सोडता आशिल्ले वाजूचे सोंड सोडता आशिल्ले बट आतां आमकां पुरा नमुन्याची एक्टिविटी एक मनशाक कार सोडटा कार हे दिसका ताका डॅशबोर्ड हे दिसका मोबायल हे दिसका लागीं बिसील बायलेन हे दिसका म्हळ्यार ताका आनी एक मागशी मात्र देख पडची एक कन्नडक दाय पडता तशें जाल्यार निमित्त प्रत्येक मल्टी टास्किंग जाल्यार निमित्त डेफिनेटली तांकां ते एक प्रेस्बायोपिक ग्लास अगत्य पडता त्या कायलो न्ही नॉर्मल जनां समेत गलची तसल आसता आता 20/20 विजन म्हळ्यार कसले 20/20 विजन म्हळ्यार आता एक चाइल्डाक 100 आउट ऑफ 100 म्हणून मार्क्स दिता पळय तशीच एक मनशाला दृष्टी 100% समज जाल्यार ताका आमी 20 फीटा दुखून 20 त्या फॉन्टाचे अक्षर ताका वाजूच्या दात्ता म्हणून जाल्यार आमी ताका 20/20 म्हणून म्हणटात म्हळ्यार ते 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आसला वरी ओके नेक्स्ट आमगेले एक स्लाइड आसा आमगेले कॅट्रॅक्टा विषयी कॅट्रॅक्ट म्हळ्यार मस्त सामान्य जावन असचे न्ही कॅट्रॅक्ट न्ही मोस्टली दोळ्या एलर्जी आतां आमी कसं करता म्हळ्यार कसले एक धुळी आमगेले दोळ्या पडतना दोळ अशी घश्टिताची ते दोळ घश्टूची कितली सम्म पळय एलर्जी म्हळ्यार आशिल्लो मस्त कॉमनेस्ट जावन आशिल्ले विशय एलर्जी कॉमनेस्ट म्हळ्यार तो कसो करता म्हळ्यार ताका धुळेक पोलन्सा निमित्त आनी विंगड रिती आशिल्ले हे पुरो ताका एलर्जी स्टार्ट जाता तदना तो दोळ घश्टूचे वता समाज शिकोवन घश्टिता तुमी त्या स्लायडार पळयल्यार थंय ते दोळ्याक तागेले कंजंक्टायवर सन बोक्की जाला तो घश्टिता वता दोळो तांबडी जाला पळय सन बोक्की पडता ताका तो घश्टिता वता ताजे निमित्त एलर्जीक पॅपिले जाता ताका ताजे निमित्त दोळ्या सुत्त कलर समेत चेंज जाता काळ जावन वता दोळो सो देरफोर हे पुरो प्रॉब्लेम एलर्जी निमित्त जावचे तशें जाताना दोळ रब करूं नजा रब केले सुद्दां त्या मायनस पावर येवचे एस्टिगमॅटिझम येवचे पुरो जाता ताका जाय जाल्यार सूक्त ट्रिटमेंट डॉक्टराले वचून घेवची चडती जावन ताका स्टिरॉइड दिता ती स्टिरॉइड समेत डॉक्टरान एक वार दिले म्हणून कंटिन्युअसली घालची न्ही ताजे निमित्त विंगड ग्लोकोमा प्रॉब्लेम आनीक मागीर एक येता ताका एंटी एलर्जीक मेडिकेशन्स मात्र घेवन न्हू करेक्ट टायमार जाय जाल्यार तितले मात्र एलर्जीक मेडिसिन्स घेवन केल्यार त्या प्रॉब्लेम कंप्लिटली हील करूं जाता प्रिस्क्राइब केला त्याची कोरका ताजे काही चड म्हळ्यार जनरली कसं जाता एक वराक डॉक्टर स्टिरॉइड ड्रॉप्स दिवन आसता आदू डॉक्टर कोट्टो दो म्हणून तो कंटिन्युअसली ताण घालता गेले म्हणून जाल्यार त्या स्टिरॉइडा निमित्त ताका कॅट्रॅक्ट जावचे ग्लोकोमा जावचे कितली की चेडूवाल दोळ वायट जावन वता तशें जाल्यार निमित्त एलर्जी येताना ताका सूक्त जावन मेडिसिन्स घेवका डॉक्टरान दिल्ले तितले मेडिसिन्स घेवन रबोवन सोडका ते कॅट्रॅक्ट म्हणलेले एक रोग सामान्य जावन चडती जना आतां पळोवच्या मेळटा सर एक 50 जेल्ली म्हणटा कॅट्रॅक्ट म्हणून सुरू जाता जाल्यार केलो कसं सांगता म्हळ्यार हे झेळकी खातल जनान झेळक्याचे दोळ एक हेल्ल्यार ताजे ओट्टू लायकून भाजून तेन्ना कॅट्रॅक्ट जायना म्हणून म्हणटाची सो हे कॅट्रॅक्ट म्हळ्यार कसले आणि कॅट्रॅक्टा निमित्त कसं पुरो समस्या येवचे साध्यते आसा आणि हाजे परिहार कशी सोदून काडयता म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ सांगता कॅट्रॅक्ट म्हळ्यार तुम्ही एक रोग म्हणून म्हणले ते कॅट्रॅक्ट म्हळ्यार एक्चुअली रोग नाही त्या एक्चुअली एक एजिंग प्रोसेस आमगेले ते एक दोळ्या भितर आसूचे एक लेन्स धव धांवचे त्या दोळ्या भितर आशिल्ले लेन्स धव धांवचे कसं म्हळ्यार ते एक प्रोटीन आमगेले केस सादारण कशी काळे आसता मागीर प्राय जाल्यार तशी धव जाता तशीच ह्या समेत भितर वयल्यान काळे आशिल्ले ट्रान्सपरंट आशिल्ले धव धांवचे तदना दोळ्या भितर त्या लाईट वच्चे सोना त्या स्लाइडार तुम्ही पळयल्यार त्या एक मनशाल एक दोळ करेक्ट आसा आनी एक दोळ धव जाला पळय कॅट्रॅक्ट सेंट्रारी सो तशी कॅट्रॅक्ट ते म्हळ्यार मॅच्युअर स्टेज ऑफ अ कॅट्रॅक्ट हे एजिंग प्रोसेसा निमित्त जावचे तसले केलो जाण 80 जाल्यार यंग आसता ती पळोवच्याक मस्त प्राय जाल्यार कळना तसं जाल्यार तो कॅट्रॅक्ट सामान्य जावन लेट जावन आसता डायबिटीक सारची काही वग्गी जावन आसता कॅट्रॅक्ट सो देरफोर विंगड रिती त्या कॅट्रॅक्ट फॉर्मेशन जावचे चान्सेस आसता तांतू कसं नाही ते कायलो म्हणाल तसं नाही बट हे आमगेल जनरल आरोग्य मी लायक कोन दवरल्यार आमगेल आरोग्य सीमित जावन त्या कॅट्रॅक्ट जावचे समेत लेट जाता बट जनरली एज जाले तशीची कॅट्रॅक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट जाता ताका कॅट्रॅक्टाक केलो जाण म्हणटा ती ड्रॉप्स घाल्यार समजता अनेक हे प्रोटीन धव धांवचे जाल्या निमित्त हे प्रोटीन धव जाल्लें आशिल्लें ताका सोल्युशन कॅट्रॅक्ट सर्जरीची ते विंगड रितीर करता ते बट
इमिडिएटली कॅटरॅक्ट जाल्ले म्हण सुद्दां ते करता म्हणना आमी वेट करून घेवन आमकां प्रॉब्लेम जाता ना डॉक्टराल सलहे प्रकार केदनदाय आमकां तदान हें करून आमी ते कॅटरॅक्ट सर्जरी करून घेता आतां हें कॅटरॅक्ट सर्जरी करच्याक आतां पुरा मस्त रितीर हायप आसता म्हळ्यार ते सिंपल जावन करचें जाल्यार सर्जरी जाल्या निमित्त ताका एडमिशन आनीक मागीर कसं अगत्य पडना सिंपल जावन ओपीडी बेजिसार करचें तशें जाल्यार प्रोसिजर बट ते करतना करेक्ट करका ना म्हण जाल्यार तागेले सगळे लायफ लाँग ताका मागीर ते प्रॉब्लेम जाता कॅटरॅक्ट सर्जरी करची म्हळ्यार कसं नाही म्हळ्यार दोळ्या भितर एक सानाची गाय घाल न्हू ते आमी ते भितर वयले अशी लेन्स पुड्डी करून आमी ते एका नार्लुकांतून काळावरी काडतात ते एक सानाची एक फ्लुइड घाल न्हू कंप्लिटली ते लेजर टेक्नॉलॉजी म्हणून तुमी लेमॅन सांगता ती ते लेजर टेक्नॉलॉजी म्हणून ऍक्च्युली ते अल्ट्रासॉनिक एनर्जी यूज करून कंप्लिटली ते आशिल्ले कंप्लीट लेन्स काण घेवन भितर वयल्यान एक लेन्स घालून सोडतेच्यानी तदेला मनशाक क्लियर देख पडता इट्स अ वेरी सिंपल सर्जरी बट तांते डिफरंट टाइप्स ऑफ लेन्सेस दूर देख पडचे लागीं देख पडचे दूर आनी लागीं ओटू देख पडचे तसले पुरो डिफरंट टाइप्स ऑफ लेन्सेस आनी आसता ते पर्सनल चॉयसा निमित्त ते डिसायड करूं येता बट कॅटरॅक्ट आयल सुद्दां इमिडिएटली काडका म्हणना तुमी डॉक्टराला एक पटी विचार दाखोवन मागीर ताका जाय जाल्यार हें करचें लायक बट मोस्टली कसं म्हळ्यार तांकां स्टार्टींग जावन चिकेची नायटाक रात्रीक ड्रायव्ह करूंक कश्ट जावचें ग्लॅर येवचें आनी एक दोळ बंद करून पळया ती एक दोळ बंद करून पळयतना तुमकां एक दोळ्याची कितली दृश्टी आसा म्हळ्यार एक विशय क्लियर कट कळटा सो देरफॉर हें एक अर्ली स्टेजार ग्लॅर मात्र आसता मागीर मागीर चिकेची दृश्टी चिके उणी जाता येता बय बय मागीर ते दोळ्याक कसं की आड आयिल्लेशें प्रमाण जाता एक्झॅक्टली ते कॅटरॅक्टारीच ताका दूरची देख पडटा चिकेची आड आयल्या वरी जावचें तशें पुरो जावचें सामान्य जावन जाता हय हय आता कॅटरॅक्ट सर्जरी जातरी पूडी पुरा जाल्यार मोव म्हाका न्ही गेले कॅटरॅक्ट सर्जरी करतना एक काळे कन्नडक दिला आता त्या दिनांची कसं ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿತ್ತಾಚಿ ಕೆಲವು ಜನ ದಿನಾಚಿ पुढे कॅटरॅक्ट सर्जरी म्हळ्यार एक व्हड गाय घाल न्हू दोळ्या इंजेक्शन दिवन पेशंटाक एक 3-4 दीस हॉस्पिटलार रप करून मागीर दोळ्याक भायर आनी वचना काळका कुडा वचना नंजाच खावचाना अशी ना तशी ना पुरा म्हणटा आसले आतां कशें म्हळ्यार सर्जरी करूंक भारी लेजर टेक्नॉलॉजी यूज करचे जाल्या निमित्त मस्त प्रिकॉशन्स आसना एक वार दुखून 2 वार ताण चिकेची उद्दा घालना अशें आसा म्हण जाल्यार दोळ्या भितर ताका नॉर्मल लायफ करूं येता कसं नाही प्रॉब्लेम जायना आनी डार्क ग्लास मस्त आमी ते पुरो ड्रॉप्स दिवन व्हडली सर्जरी करना तेल निमित्त ते आमी मॅनेज करून घेवन येवच्या जाता विदाउट डार्क ग्लासेस आतां म्हळ्यार जस्ट ड्रॉपारीची हें करून एनेस्थेशिया दिवन आमी करतात इंजेक्शन आनी दिनाले कसं म्हळ्यार फुडें आनी परत 10 मिलीमीटराचें इन्सिशन घालता आसले सगळे दोळ ओपन करून कॅटरॅक्ट काडचे आसले आतां कशें म्हळ्यार 1 मिलीमीटर देखून 2 मिलीमीटर इन्सिशन घालून त्या कॅटरॅक्ट काडचे जाल्या निमित्त सुलभ रितीर ते काडूं जाता हय तशें जाल्या निमित्त ताका जाय जाल्यार रेस्ट आतां तुमकां ल्हान तूं कशी पोट्टा सर्जरी फूड आनी परत व्हड गाय घालून पेशंटा 15 दीस हॉस्पिटलांत न्हीद करता आसले आतां लॅप्रोस्कोपिक म्हूण करता नेक्स्ट दिसूच ताका डिस्चार्ज करता तशीची हे मागीर तशीची की होल सर्जरी जाल्या निमित्त सुलभ रितीर तागेलें रिहॅबिलिटेशन जाता आता वळे आमी मायोपिया विशयी उलयलेची तेन्ना म्हाका एक प्रश्न निमगूक उडगसना कसं म्हळ्यार संचेडुवांक मायोपिया आसल्यार तांणी एक 18 वर्स म्हणटना तांगेले क्लासिक सर्जरी करून मागीर तांणी दोळ समजता म्हणटा मायोपिया आसतना तांतो मायोपिया एक तागेले स्टेबिलायज जालतरी म्हळ्यार आनी पवर चळना म्हूण आमकां कळ्ळार एक लास्ट एक 2-3 वर्सां आतां पवर चळणी म्हूण जाल्यार ते आनी पवर चळना म्हूण लायक ताका आमी एक दोळ्याचे नराचे टेस्ट करून आनी तागेले त्या कॉर्नियार कसले प्रॉब्लेम ना म्हूण जाल्यार ताका एक लेजर लायट दिवन ते मायोपिया करेक्ट करूं जाता बट मायोपिया पुरा रितीची मायोपिया न्हय अप टू अ सर्टेन डायप्टर ऑफ पवर ते मायोपिया सम करूं जाता तो दोळ्या भितरीची एक लेन्स घालून समेत परमनंट लेन्स घालून कॉन्टॅक्ट लेन्स न्हय घालची काडची लेन्स न्हय भितर वयल्यान एक लेन्स घालून त्या मायोपिया परमनंटली ट्रीट करची तसले सोल्युशन समेत आसता आतां ते रिलेटिवली सेफ जावन आसा कसले प्रॉब्लेम ना बट एक स्ट्रिक्ट क्रायटेरिया आसा म्हळ्यार कोणाक करूं जाता म्हळ्यार असेल विशय म्हळ्यार तागेले कॉर्नियाचे थिकनेस कॉर्नियाचे थिकनेस समजका तागेले रेटिनार कसले प्रॉब्लेम आसना तसले पुरा प्रॉब्लेम ना म्हूण जाल्यार त्या सुलभ रितीर करूं जाता आमगेले ब्लड प्रेशर आशिल्ल्याशीची दोळ्यान ते प्रेशर चडटा म्हूण म्हणटाची हे दोळ्या प्रेशर म्हळ्यार कसलें हे एक व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन नॉर्मली जनान कसं म्हळ्यार दोळ म्हळ्यार तांकां चडती म्हळ्यार एक दोळ्याचे कन्नडक अनेक कसं म्हळ्यार कॅटरॅक्ट हे 2 विशय मात्र गोत्त सुजे 99% शिकील जान समेत एक दोळ्या डॉक्टराले वचून टेस्ट करना ती कन्नडका आंगडी वता ती कन्नडक घेता ती आनी येता ती आमी निमगिल्यार तांगेले की तुमी दोळ्या टेस्ट केला काय म्हळ्यार वय आमी कन्नडकाची टेस्ट केला हें केला तें केला म्हळ्यार दोळ्या प्रेशर चेक करून आसना ती
बॉडीर कशी प्रेशर असता तशीच एक दोळ्यार प्रेशर असता, ताका आमी इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर म्हणून म्हणटा ते. ह्या प्रेशर मस्त समय चड आसा म्हणून जाल्यार त्या प्रेशरा निमित्त दोळ्या नर कसन आसा ते वीक जावन वता आनी ते इरिवर्सिबल ब्लायंडनेसाक कॉज जाता. आतां कन्नडाक कॅट्रॅक्ट वरल कसन हे प्रॉब्लेम पुरा रिवर्सिबल ब्लायंडनेसार येता. ह्या प्रॉब्लेम इरिवर्सिबल ब्लायंडनेस म्हळ्यार ते एक ते ताका कंप्लीट दृश्टी वत तरी ताका कळचे, ताज्या पुर ताका ताजे कसने नॉलेज आसना. सो सायडा दुखून तागेले दृश्टी वता, सायडार कंप्लीटली ते एक नमुनो डार्क शी जावन येवन सेंट्रा दृश्टी वतान तो धांवन येता डॉक्टरा लागीं, तातून कसने करूं जायना. देरफोर प्रत्येकल्यान दोळ्याचे डॉक्टराले वताना दोळ्या प्रेशर कितले डॉक्टर आमी गेले नॉर्मल आसवे म्हणून करूक केलो पटी गडबिडी डॉक्टर समेत विसरू चान्स आसता. आमी डॉक्टर आमगेल दोळ दलाल निमित्त आमगेल कर्तव्य दलाल निमित्त आमी एक पटी डॉक्टरले निंबुका डॉक्टरा हे दोळ्या प्रेशर मिगेल कशें आसा म्हणून एक जस्ट एक विचारसूका. तदना आमकां ते दोळ्याचे रेटिना दोळ्याचे ऑप्टीक नर्वाक कसने ग्लॉकोमाचे प्रॉब्लेम आसवे म्हणून एक कळू साध्यता जाता. ताका जाय जाल्यार सूक्त क्रम जावन दोळ्या प्रेशरा ड्रॉप्स की आनीक ते एक ट्रिटमेंट करूक अनुकूल जाता. ते दोळ्या प्रेशर चड आशिल्ल्या मनशांक हायपर टेन्शन आसता की हाय बीपी आसता की ना ताका कनेक्शन ना जाल्यार हाय बीपी आशिल्ल्याक दोळ्या प्रेशराचे चान्स आसता. बट ताका आमी ऑक्युलर हायपरटेन्शन म्हणून म्हणटा ती म्हळ्यार केलो जाणांक बीपी चड आशिल्ल्यान तो दोळ्या बीपी समेत चड आसचे चान्स आसता. बट ताका डायरेक्ट कनेक्शन ना, त्या बीपी विंगडाची हे बीपी विंगडाची. हाका ब्लड प्रेशर ताका बीपी म्हणजे न्ही तुमगेल अर्थ आमी बीपी म्हणटा ती हाका आमी इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर म्हणून म्हणटा ती. बाय बाय या कितली प्राय चड जावची साध्यता आसा म्हणजे सಣ್ಣ जनांक जाता की बाय हे दोन्ही रिती जावचे चान्स आसा. चडती जावन जावचे आशिल्ले प्राय दत्तरी एक 50 वर्ष नंतर जावता जाल्यार आनी एक सान प्रायर जावचे चान्स आसता, दत्ताना जावचे चान्स आसता ताका आमी कंजेनायटल ग्लॉकोमा म्हणून म्हणटा ती. केलो जाणां तुमकां म्हणली पळय हांवें स्टिरॉयड ड्रॉप्स डॉक्टरान एलर्जीक दिवन आसता त्या ड्रॉप्स कंटिन्युअसली तांणी यूज करता गेले म्हणून जाल्यार ते एलर्जीचे ड्रॉप्सा निमित्त समेत तांकां ते ग्लॉकोमा जावचे चान्स आसता. पळय हे स्लायडर दाखयला पळय तांणी ते सगळे सेंटरार करेक्ट आसता ताका सायडार दृश्टी उणी जावन येता ब्लर जाता सेंटराची के ब्लर जाता आनी सायडा पळय डार्क जावन आयला ताका एक टनल विजन शी जाता. हाका ग्लॉकोमाक आमी सायलेंट थीफ ऑफ सायट म्हणटा ती म्हळ्यार दृष्टी गेलेले कळना सायलेंट थीफ ऑफ सायट म्हणटा ती म्हळ्यार सेंट्रा दृष्टी वताना नर कंप्लीटली डॅमेज जावन आसता. देरफॉर हे दोळ्या प्रेशर म्हळ्यार आशिल्लो विशय मस्त एक इम्पॉर्टंट विशय. दोळ्या प्रेशर म्हळ्यार ग्लॉकोमा बाय या आनीक एक स्लाइड आसा नॉर्मल आई वर्सेस आई ऑफ डायबेटिक रेटिनोपॅथी. बाय हे पळया आता दिस इज ऑल्सो वन मोर कॉज फॉर इरिवर्सिबल ब्लायंडनेस. आमगेलांतू समाची डायबिटीसाचे इन्सिडेंस खंडापटी चड म्हळ्यार आमी पुरा रायस इटर्स तशें जाल्या निमित्त शुगराचे कॉम्पोनेंट खंडापटी चड स्वीट्स आनी एक पुरा हे करून पुरा डायबिटीस आनी पुरा आशिल्ल्यान चड आशिल्ल्यान डायबिटीक रेटिनोपॅथीचे इन्सिडेंस आमकां देखा पडटा. हाजी फुडले आमी उपाख्यानांतू डायबिटीसा विशयी आमी संपूर्ण माहिती जनांक दिला. तेन्ना डॉक्टर मामाने डायबिटीक रेटिनोपॅथी विशयी सांगिल्लें आसा. तुमी ते केन्ना जत्ता म्हणून म्हळ्यार स्टार्टिंगारीच डायबिटीस सुरू जातनाच रेटिनोपॅथी जत्ता की नंतर जत्ता म्हणून सांगला. हे सामान्य जावन कसं म्हळ्यार डायबिटीस केदन दुखून सूर जाल्ला म्हणून कोणाक गोत आसना तांकां ते डायबिटीक तांगेले एज कितले म्हणून तांकां गोत आसना. तशें जाल्या निमित्त हे 40 वर्सां नंतर वयर डायबिटीस आशिल्ल्यान डायबिटीस स्टार्ट जातानाच एक पटी दोळ्या परीक्षा करका. सामान्य जावन एक एटलिस्ट 3-4 देखून 5 वर्सां डायबिटीस नंतर शुगर कंट्रोल ना आशिल्ल्यानंतू आमकां डायबिटीक रेटिनोपॅथी चेंजेस देखा पडटा. हे पुरा डायबिटीक रेटिनोपॅथीचे चेंजेस स्लोली स्टार्ट जावन सडनली एक दीस दोळ्या भितर ब्लिडींग जावचे चान्सेस आसता. हाका आमी नॉन प्रॉलिफरेटिव्ह म्हळ्यार अर्ली स्टेज प्रॉलिफरेटिव्ह म्हळ्यार लेट स्टेज प्रॉलिफरेटिव्ह म्हळ्यार तांतू प्रॉलिफरेशन जावन तांतू ब्लिडींग येवचे चान्सेस दोळ्या दृश्टी कंप्लीट वची तशे चान्सेस आसता. सो ह्या पुरा डायबिटीस आशिल्ल्यान डेफिनेटली दोळ्या एक पटी ड्रॉप्स घालून दोळ्याचे रेटिना परीक्षा करपाची एटलिस्ट वन्स इन अ इयर करपाची. तांकां मागीर सान आसतनाच आमी ते प्रॉब्लेम सान आसतनाचे आमी तांकां सोदून काडले ते लायक म्हणून म्हणटा तुमी. बाय अर्ली स्टेजारीच ते सोदून काडचे बेटर केन्नाय. बाय मागीर आतां नेक्स्ट आमी पळोवचें गेल्यार एक जनाक दोळ्यांतू एक अशी एक सगळी एक चुक्की भोविल अशी एक बिंदू भोविल
त्या कसा निमित्त फ्लोटर्स म्हणता बाय फ्लोट्स और फ्लोटर्स म्हणून म्हणतात सामान्य जावन हे डायबिटीसा कनेक्शन असताना कसं म्हळ्यार हे डायबिटीस समेत हे कॉमनली जावन तांकां सिम्पटम्स कसं नसतं म्हळ्यार केलो फावटी फ्लोटर्स तसल परत जावचे चान्सेस असता फ्लोटर्साक त्या म्हळ्यार ब्लिडींग जाता आनी ते फ्लोटर्स जावचे सो ब्लिडींग जाता आनी ते फ्लोटर्स जाताना आमी ताका जाय जाल्यार डायबिटीक रेटिनोपथीक सिंपल जावन आयदर एक लेजर ट्रीटमेंट की तो ओपीडी रीत दिवत तसल एक लेजर ट्रीटमेंट की तो इंजेक्शन्स की दितात ते ब्लिडींग आनी परत चड जाल्ले म्हूण जाल्यार ताका आमी रेटिनाक जाय जाल्यार सर्जरी आनी एक करपा पडटा बट हें पुरो प्रिवेंटेबल जावन आसता डायबिटिक्सा जावचे आशिल्ल्यान तो नॉन डायबिटिक्सार हें जावचे आशिल्ले फ्लोटर्स म्हळ्यार चूक कशी देख पडचे म्हळ्यार सामान्य जावन नॉर्मल जनार समेत फ्लोटर्स आसता जाल्यार हे मायनस पवर आसता पळय तांकां दोळ चिके होड असता तदन हांव तुमकां ते फोटोर दाखयले विट्रियस म्हळ्यार एक सबस्टेन्स ते विट्रियसार चिकी सना सना डॉट्स येता आनी तांकां ते फ्लोटर्सशी देख पडचे त्या फ्लोटर्साक सामान्य जावन कसं ट्रीटमेंट करता म्हणून ते इग्नोर करूं येता बट केलो फावटी फ्लोटर्स आर एसोसिएटेड विथ द फ्लॅशस म्हळ्यार एक दोळ्यार एक नमून मिंच शी येवचे सायडा दुखून एक नमून दोळ्याचे एक कॅमेरा फ्लॅश जिग्ग जाला वरी जावचे तशें म्हणटान कसं म्हळ्यार ते दोळ्या नर खंय की थंडिता आसा तदन समेत हे मायनस पवर आशिल्ल्यान दोळ्याचे रेटिना परीक्षा करून घेवन दोळ्या रेटिनार कसं होल्स थिनिंग एरियाज कसं आस म्हूण जाल्यार ताका जाय जाल्यार ट्रीटमेंट करून घेवका जाता एक एकल्यांक दोळ्याक वेब फॉर्मेशन अशी जाता म्हळ्यार जाली जाली अशी दिसता या याची गी वय ह्याची सेम फॉर्म फ्लोटर्सची 3-4 फ्लोटर ओट दल्स तांकां एक नमून कॉब वेब फॉर्मेशन शी जाता त्या दोळ्या येद्राकची एक लेयर शी फॉर्म जावन केलो फावटी त्या रेटिना वयरे आसता केलो फावटी त्या देख पडची एरियारीची सेंटर आशिल्ली निमित्त ते एक नमून डार्क स्पॉट शी देख पडता तांकां आता चेडूं सक्कडी तुमी तावळी सांगले कशी मोबायलाक तांणी एडिक्ट जावन आसाची म्हणून खात्तान जेवतान जाल्यार मोबायल जाय रात्री न्हिदोच फूट जाल्यार तांणी मोबायल पळोवन न्हिदताची म्हणून सो मोबायला निमित्त कसो नमनेचे दोळ्याक प्रभाव जाता म्हणून संक्षिप्त जावन सांगता मोबायलार निमित्त कसं जाता म्हळ्यार एक इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार तो लागीचे टार्गेट पळोवन घेवन आसता लागीचे टार्गेट दोळ ब्लिंक करनाशी पळयता दोळ ब्लिंक करनाशी पळयताना तागेल दोळ्यार ड्रायनेस जाता आनी तागेल मायनस पवर आशिल्ले चडता सामान्य जावन आमी खंयचे एक डिजिटल डिवायस पळयताना 20-20 रूल फॉलो करा म्हणटा ती 20 मिनिट्साक एक 20 सेकंडाचे ब्रेक घेवका आनी 20 फीट अवे पळोवका आनी 20 टायम्स ब्लिंक करका म्हळ्यार नॉर्मल मनुष्य एक 10 दुखून 15 पटी ब्लिंक केल्यार हे मोबायल असेल कसं गॅजेट म्हणल्यार नॉर्मल मनुष्य ब्लिंक करना सान आसतना आमी खेळता आशिल्ले दोळ्या दोळ पळोवचे म्हणून तदन ते उद्दा येता दोळ्यातून दद्दळटा आमी दोळ ब्लिंक करना ती तशी हे समेत तशीची दोळ्याक ब्लिंक करनाशी एक कंटिन्युअसली तूं डिवायस पळयला सुद्दां दोळ ड्राय जाता एक म्हूण दोळ तमडो जावन एक म्हूण टायर्ड जाला वरी दोळ जाता तशें जाल्यार निमित्त 20-20 रूल फॉलो केल्यार त्या डिवायस ताणें लॉंग टर्म यूज केल्यार कांय हार्म जायना 20 मिनिट्साक एक 20 सेकंड ब्रेक लुक 20 फीट अवे आउट ऑफ द विंडो अँड टेक blink 20 times. So this is the 20-20 rule which we always have to follow. Apart from that, तागेल मोबायलाचे दोळ्याचे मात्र प्रॉब्लेम नाही विंगड प्रॉब्लेम सुरू जाता गळ अशी असता हात अशीच दोरण घेवन असता फाटी कशकी असता येद्रा मनुष्य बेसिला हाऊस की बापूस की तागेल चळडू की तागेल कोण म्हणून ताका गुर्त असना एक मनशार उलत तितले समेत ताका एक फेस करत असेल एक सिच्युएशन ताका करू जायना कम्युनिकेशन जायना सायकॅट्रिक प्रॉब्लेम्स वरलेले पुरा रीतीचे प्रॉब्लेम्स इन एडिशन टू दिस येवचे चान्सेस असता दोळ्याचे प्रॉब्लेम एक वन मेजर इश्यू जाल्यार वरलेले प्रॉब्लेम हे सेम असता हांव केन्ना मिगेल पेशंट सांगचे हे चिल्डूवालंतू मात्र नाही हे प्रॉब्लेम होड्डालंतू समेत आसा हे चिल्डूवांक आमी पुणी कंट्रोल करूं येता होड्डाले 60 वर्ष जाल्ल्यांक तांकां म्हळ्यार सान प्रायर मेळ्ळी मोबायलार तांकां सान प्रायर व्हॉट्सएप मेळ्ळी आतां तांकां पुरा मेळ्ळा व्हॉट्सएप पुरा मेळ्ळा फ्री टाइम आसा चेडू उलोवचा मेळना ती तांणी मोबायलाकच घेवन बसका जाता देरफोर हे दोन्ही रीती हांतू समेत प्रॉब्लेम कॉज करता आम्ही पुरा सान असताना आमगेला अम्मान कंप्लेंट करचे आशिल्ले आशा पुरो सगळो दिश्टी पळयता सगळो दिश्टी पळयता म्हणून आतां पळयता ಸ್ವಲ್ಪ एडवान्स जाला मोबाईल पळयता पुरो टीव्ही समेत तो मोबायलार पळयता मोबाईल हॅज रिप्लेस्ड एवरीथिंग मोबाईल हॅज रिप्लेस्ड द टीव्ही इट हॅज रिप्लेस्ड रेडियो इट हॅज रिप्लेस्ड कॅल्क्युलेटर रीडिंग इट हॅज रिप्लेस्ड अ बुक इट हॅज रिप्लेस्ड नॉर्मल फोन इट हॅज रिप्लेस्ड द पेन पेपर रिलेटिव्स इट हॅज रिप्लेस्ड हाऊस बाब सुसवण वरलेलो पुरो तांता येयला अनेक एक सामान्य जावन पळोवचा मेळटा जाल्यार समस्या कसं म्हळ्यार दोळ्यान तूं दोंगर पोळी जेवचे हे दोंगर पोळी जेतना मस्त दुखता तशी ते दोळे सान जाता
ಕೆಲವು ಜನ ते डोंगर पोळी जाल्यार जागेर तशीच ते हार्ड सबस्टन्स परमनंट जावन व्हरता बाय सो ते डोंगर पोळी विशयी सांगता डोंगरपोळी म्हळ्यार एक सणाची एक दोळ्या लिड्स सार दवचे आशिल्ले स्टाई ताका आमी दोळ्या तोंडार कशी पिंपल जाता पळया तशी दोळ्या रेप्यार दवरता जाल्यार पिंपला त्या रिपीटेड ब्लेफरायटीस इन्फेक्शन जालेल्यान तो जावन आसता दो डायबिटिक्सार जाता दोळ्या कन्नडका पवर समेत करेक्ट जावन करेक्ट ट्रीट करनी म्हूण जाल्यार ताजे निमित्त रिकरंट स्टाई जाता ಕೆಲವು ಜನ दोळे हात घालता आसता ती तदा निमित्त इन्फेक्शन्स जावन ते जाता ताका सामान्य जावन सेल्फ लिमिटिंग आसता ते एक्यूट स्टेजार ताका जाय जाल्यार हुनूत का शाक दिवन ताका एक ऑइंटमेंट घालून दोळ्याच्या रेप्या वयर ते ऑइंटमेंट घालून ते सम करूं जाता ते मेजर इश्यू न्ही बट ताजे कशें निमित्त जाला म्हूण पळोवत आसल्यार मस्त इम्पॉर्टंट विशय न्ही ते ಕೆಲವು ಜನ ते हार्ड व्हरता वय ते फकणे ते करेक्ट एक्यूट स्टेजार ताका ट्रीटमेंट करनी म्हूण जाल्यार ते थंयची गटी जावन ते हार्ड जाता मागीर त्या सणाचे एक घाय घालून ते ओपन करका जाता वय 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 ड्रेन करका जाता आतां पिंपल ओपन केला वरी कशी तशी त्या जागेर ओपन करून ते ओपन करका जाता वय तशी ते ಕೆಲವು जन सांगतांची सकाळ उठायला कुडले ब्रश करची फुडी उश्टी लायल्यार ते समजता नातल्यार दुधाशाही चिके हुनशे आशिल्ले दुधाशाही लावका म्हणून ह्या पुरा कोरीत की 90% आपापी समजता हे हुनूत का शाकाहारीची आपापी मस्त जाण ऑब्झर्व करता पिंपल आपण असल्यार ते आपापी समजता हे पुरा विंगड पुरा घालताना ते पुरा कसने आमकां विधान नातील तदान हे पुरा करता आशिल्ले ती जाल्यार आतां सायंटिफीक रिजन पळोवन घेवन पळयल्यार ते इन्फेक्शन म्हूण जातरी इन्फ्लमेशन म्हूण जातरी ताका जाय जाल्यार सूक्त रितीचे ट्रीटमेंट करून घेवचे केन्नाय लायक आसता नाका म्हूण सांगता ती तशी ಕೆಲವು जनाक दोळ सुकचे म्हणून ड्राय आईज म्हणून तांणी कंप्लेंट करता ह्या कसा निमित्त जावचे ड्राय आईस सामान्य जावन दोन रितीचे प्रॉब्लेमा निमित्त जाता एक प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार आमी हाडून घेवचे ड्राय आई म्हळ्यार दोळ ओपन दवरून कंप्युटर येद्राक बसून कंप्युटर विजन सिंड्रोम म्हणून म्हणटात डिजिटल डिवायस निमित्त ಕೆಲವು ಜನ मस्त एलर्जिक मेडिकेशन्स घेतात ताजे निमित्त दोळ मात्र नाही तोंड समेत ड्राय जाता मेडिकेशन्स निमित्त ड्रायनेस जाता ಕೆಲವು जनाक एज रिलेटेड ड्रायनेस जाता म्हळ्यार तांकां एज जाताना तांगेल्या आमगेल्या बॉडीर कशी स्किनार मॉइश्चरायझिंग इफेक्ट कशी उण आसता तशीची दोळ्यार समेत मॉइश्चरायझिंग इफेक्ट उण आशिल्ले निमित्त ड्रायनेस जाता ते सिंपल हॉट फोमेंटेशन आनी त्या चिकेची त्या आर्टिफिशियल टियर्साच्या सबस्टिट्यूशना निमित्त ते आपापी सम करून घेवच्याक केन्नाय चान्सेस आसता दोळ्या आरोग्या कितेरी न्हीद कितली अगत्य दोळ्या आरोग्या कितेरी म्हळ्यार पळया सकाळ दुखून रात्री ताय दोळ ओपन आसता म्हूण हांव सांगलां तुमकां दोळ्याक एक समेत रेस्ट जाय जाता दोळ्या सरफेस कंप्लीटली रिज्युनेट जावच्याक एपिथिलियम ड्राय जावन आशिल्ल्या हील जावच्याक प्रत्येकाक ताका एक रेस्ट जाय पडटा डायरेक्ट इफेक्टाक चड इनडायरेक्ट इफेक्ट इम्पॉर्टंट न्हीद उणी जाल्यार मनशाक डेफिनेटली एक 6 घंटा करेक्ट स्लीप मनशाक एक दायीची त्या न्हीद त्या 6 घंटा ना म्हूण जाल्यार डिस्टर्ब स्लीप आसतना ताका देहार विंगड कायले येवच्याक शुगर बीपी म्हळ्यार ब्लड प्रेशर चेंजीस सकाळी ड्राउजीनेस ते पुरो जाताना इनडायरेक्टली इट इफेक्ट्स दी आय कणकण येवचे मायग्रेन प्रिसिपिटेट जावचे ते पुरा रितीचे प्रॉब्लेम इनडायरेक्ट इफेक्ट्स दोळ्या वयरी दिता सो न्हीद म्हळ्यार आशिल्ले एंटायर बॉडीक कशें इम्पॉर्टंट की तशीची दोळ्याक समेत इक्वली इम्पॉर्टंट डार्क सर्कल आनी दोळ्याक कसले संबंध आसली डार्क सर्कल सामान्य जावन एक हेरिडिटरी प्रॉब्लेम ते अवसूल दोळ्या सुत्त डार्क आसल्यार सामान्य जावन हांगले दोळ्या चेडवाले सुत्ता दोळ्या सुत्त डार्क आसता डार्क सर्कल्साक मस्त रितीचे ट्रीटमेंट इज नॉट व्हेरी मच हे अपीलिंग कसं म्हळ्यार ते कंप्लीट सम करूं जायना चडटी जावन दोळ रब केले सुद्दां दोळ्या सुत्त डार्क जाता मेलनिन रिलीज जाता सो चडटी दोळ रब करूं नजा आतां विंगड रितीचे थेरपी येता ते सिरम थेरपी आनी विंगड रितीचे क्रीम हायलुरॉनिक ऍसिड क्रीम्स ते पुरो येता ती तांतूं पुरो मस्त रितीचे बेनिफिट म्हणून जायना बट टू एन एक्सटेंट ते मस्त कवर अप करूं जाता बट जनरली मेकअपार रिकवर करूं जाता ते मेकअप चिकेची लॉंगर मेकअप आसता म्हळ्यार त्या चिकेची ताजी इफेक्ट मस्त चड आसता सायड इफेक्ट कसं नाही ना तांतू बट कंप्लीटली म्हणून सम करूं जायना बट जनरल हेल्थ तागेले न्यूट्रिशन हायड्रेशन पुरो करेक्ट आसा म्हूण जाल्यार निद्दाचे अंश करेक्ट आसा म्हूण जाल्यार दो ताका एलर्जीचे कॉम्पोनेंट करेक्टली ट्रीट केल्यार आनी ताण दोळ समज गश्टी नाशित तो सोडल्यार ते पुरो आमी ते डार्क सर्कल्स अवॉयड करूंक साध्य आसता दोळ्याक मस्त कॉस्मेटिक्स यूज करताची आयलायनर जो मस्कारा नातल्यार काजळ तशी प्रलायताची ह्या पुरा करचे चांगी दोळ्याचे म्हळ्यार ते
दोळ इज व्हेरी इंपॉर्टंट पार्ट ऑफ ए ब्युटी म्हळ्यार आमी ताका इंपॉर्टन्स म्हळ्यार एक मनशाला तोंडा गुर्तू धरका जाल्यार आमी ताका दोळ पळयतात आनी दोळ समना म्हण जाल्यार ताका देखपणांतल्यार अड्डिना ताका दृश्टी समजका म्हण तो केन्नाय सांगता देरफोर त्या आयलायनर पुरा घालचे पुरा ओके इट इज ऑल फायन मस्त ताजी दोळ्या भितर वचना तशी दलती ते लायक ब्रँडाचे आयलायनर घाली म्हण जाल्यार अगत्य स्थान घाली म्हण जाल्यार कांय प्रॉब्लेम जायना बट त्या दोळ्या सुत्त सुचे सन्न सन्न पोर्स असता ती त्या केलोपटी ब्लॉक जावन असेल दोंगर पुळे जावचे अनेक पुरा जावचे चान्स असता बट त्या पुरा केअर घेवन घालच्यार कसं प्रॉब्लेम ना क्लीन कोण समाची हे करून क्लीन करून घेतली म्हण जाल्यार इट इज डेफिनेटली नथिंग टू वरी अबाउट इट बाय तशीच ते हेअर डाय घालतल मनशांक दोळ्याक हुर्जनी सूर येता Why? That is any chemical, and that chemical the दोळ्याच प्रत्येक माथ्यार घालले आयब्रो दुखून सीधा दोळ्या भितर वता these are all chemicals they cause an allergy so तशीच ते गत्तान ताका दादरले आसले प्रोटेक्शन घेवन केन्नाय करचे केन्नाय बेटर ते नेत्रदान म्हणजे विषयारी मस्त जनाक आमी सिनेमा थिएटरा चमकल्यार जाल्यार तांणी सुरवेक फिल्म सुरजेची फुडें नेत्रदान कोरका म्हणून सांगतांचे हाचे अगत्य आज कितलेस नेत्रदान म्हळ्यार आसले एक इम्पॉर्टंट विषय आमी हे सगळे टॉकाचे मेन इम्पॉर्टंट विषय नेत्रदान म्हणून घेवयता म्हळ्यार एक मनशाक दृष्टी दिवच्या जावची जाल्यार ताजेत असले एक व्हड विषय कसं न्ही आमकां कसं म्हळ्यार आतां शुगर येवो कसं येवो खंयचे निमित्त पूण शुगर हें जाल्यार अड्डिना नेत्रदान केल्यार समजता म्हळ्यार विषय असता तशें न्हय ते नेत्रदान म्हळ्यार इज द लास्ट तंतु कसं म्हळ्यार ते कॉर्निया मात्र रिप्लेसमेंट करू दवचे तर दोळ्याचे काळे पोर्शन म्हणटा पळय तुम्ही ते मात्र रिप्लेस करू दवचे कॉर्निया म्हणाले कोण डोनेट करूं येता प्रति एकल्यान डोनेट करूं येता डेथ तर मात्र डोनेट करू दवचे मिगल चाल्डाक दिखपणा मिगल दोळ दवरी म्हणटा तशें करूं जायना तर डेथ तर मात्र आमकां त्या दोळ्याचे हें करूंक साध्य आसता केला वरी तशें करूं जायना सो त्या डेथ तर मात्र आमकां दोळ्या दवरूं जाता डेथ जाल्यार 6 घंटे भितर कोणें डोनेट करूं येता इन्फेक्शन जालें आसल्यार डोनेट करूं जायना आनी त्या डोनेट केलेले आसल्यार डेफिनेटली कॉर्नियल ब्लायंडनेसाक मात्र यूज जाता त्या कॉर्निया निमित्त गेला विजन गेला जाल्यार मात्र ते यूज करूं जाता ताका एक नवें लायफ मेळ्ळा वरी जाता नुतच आमी बरी करून हें करून क्रिमेट करचे बदलाक ते दान केली म्हण जाल्यार ते आनेकल्या लायफाक ते डेफिनेटली लायट जाता आनी ते मेल्लेले मनुष्य तागल मुखांतरपणी जिवंत जावन आसता दोळ्याचे आमी ते नेत्रदान करतना तांतू पंच दानील कसले एज लिमिट म्हणून असते कोणे समेत डोनेट करूं येता पक्कने ते डायरेक्टली आमकां हक्क यूज जायनी म्हण जाल्यार समेत एटलिस्ट ते रिसर्च पर्पज आसाक दो येवचे मुखार जावचे एक सर्जनाक ते एक प्रॅक्टीस करूंक पुणी सो दॅट ही कॅन बी अ बेटर सर्जन इन द सोसायटी दवच्याक समेत ते हेल्प जाता प्रत्येकल्यान समेत ते डोनेट करूं येता आनी त्या दोळ्याचे डायरेक्टली कॉर्नियाक न्हय जाल्यार ते विंगड रितीर समेत विंगड सर्जरीक समेत ते यूज जावचे चान्स आसता डायबिटीज आशिल्ल्यान पुरा कोण जाल्यार डोनेट करूं येता तांगेल कॉर्निया हेल्दी आसा म्हण जाल्यार ते डोनेट करूं येता ताजी हेल्थ आमी ते काडली सुद्दां आमी ते डिसायड करता बट इन्फेक्शन आशिल्ल्यान HIV दो ताका इन्फेक्शन निमोनिया जावन मेल्लो तसले कसं आसा म्हण जाल्यार ते आमकां स्प्रेड जाता म्हणून एक विशय एक मनशाक जिवंत आसतना दृष्टी नेत्रदान कोरका म्हूण आसता मनांत आसता तांकां कसले प्रोसिजर आसा नेत्रदान करतल मनशान ताका एक आई प्लेज फॉर्म म्हूण आसता लागींच खंयचे आई बँक म्हूण आसता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स प्रत्येकन तुकडे एक आई बँक म्हूण आसता थंय वचून तांणी प्लेज करूं येता बट ताज्याक इम्पॉर्टंट जावन तुमकां नेक्स्ट ऑफ द किन म्हळ्यार चेडवांक दो तुमगेल बायलेक दो तुमी तुमगेल कोणे क्लोज ऑफ द पर्सनाक तुमी सांगून दवरका अशी म्हाका एक नेत्रदान करका म्हणून दो बॉडी डोनेट करका म्हणून म्हाका उमेद आसा म्हळ्यार एक विशय तिळसील म्हण जाल्यार कसं म्हळ्यार आमी मरतरी आमगेल बॉडी वेर आमकां रायट ना आमगेल नेक्स्ट जनाक right so therefore they have to oblige and they have to consent for it why आत्पकन एक मरची फुडी मनशान त्या कंसेंट प्लेज करनी म्हूण जाल्यार मरतरी तांगेले म्हळ्यार संबंधीन परिवारा जनान कोरेत की डेफिनेटली करूं येता मरतरी लीगल इश्यू कसं न्हय ना द नेक्स्ट मनशान त्यान रायट घेवन ते डेफिनेटली ही कॅन कन्सेंट फॉर दॅट पर्टिक्युलर प्रोसिजर तशें जाल्यार ताजे निमित्त कसं न्हय प्रॉब्लेम जायना आता मी एक लास्ट प्रश्न कसं म्हणारी आता मी चुडी पूज करतना चुडी पूज कसं म्हणाल एक सूर्याल उपासना म्हणटाची तेन्ना मी एक अशी कोण एक प्रोसेस आरी अशी सूर्या पळोवचे की आसा जाल्यार सूर्याक अशीच आमी नेरदृश्टीर पळोवचे कितले सुरक्षीत
तुम्ही म्हणले पळया अशी करून पळोवचें म्हणून म्हळ्यार अशी करून पळोवचें कशें जाल्यार म्हळ्यार ते लिमिटेड टायमार पळोवचें आनी मस्त गार्डेड जावन पळोवका म्हणून सुर्याले डायरेक्ट किरणान तो आमचो अल्ट्रावॉयलेट रेस जाता सुर्याल किरणार तितले पवर आसता म्हळ्यार त्या दोळ्याचे मॅक्युला म्हणून दाखयल पळया तुमकां तावळे ते कंप्लिटली बर्न करून ते वॉट करची तितले कॅपॅसिटी आसता देरफॉर डायरेक्ट सनलायट पळोवत जाल्यार डेफिनेटली नॉट एडवायजेबल डायरेक्ट सनलायट पळयतना भारी जागृत जावका सनग्लासेस घालून यूज केला तेदना कॅटरॅक्ट फॉर्मेशन मागीर रेटिनाचे प्रॉब्लेम्स पुरा मस्त उणी करूं चान्स आसता सूर्यग्रहण जाल्यार तेदना हांव फुडें एक व्हिडिओ केलेलो आसा सूर्यग्रहणा निमित्त कसो प्रॉब्लेम जाता दोळ्या भितरी म्हणून सो त्या सूर्यग्रहणा निमित्त कसं जाता म्हळ्यार त्या दोळ्या ऑलमोस्ट ते बर्न जाता ते एंटायर एरिया सो ते फोटो डॅमेज कसं नासता ते केन्नाय परमनंट जावन आसता देरफॉर डायरेक्ट दोळ्याचे डायरेक्ट कॉन्स्टंट एक फ्यू सेकंड्स पळयल्यार कांय जायना बट कॉन्स्टंटली तुम्ही केलं जेन्ना सन गेजिंग म्हणून करता त्या पुरा नॉट एडवायजेबल दृष्टी हय तशें जाल्या निमित्त इट इज डेफिनेटली नॉट एडवायजेबल टू डायरेक्टली लुक इन टू द सन इतले वेळू लुक इन टू द आईज दोळे पळे म्हणलेल्या विशयारी आमकां माहिती दिलेले डॉक्टर श्रीपती कामत हांकां हांव धन्यवाद सांगता थँक्यू तशीची आमगेले आरोग्य भाग्य कार्यक्रमाचे सर्व अभिमानी वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण सांगता.